Yesus Kristus undiaru paripurnascha Namo Namo Surbundara Sakramenta Tamkaracha Namo Namo Yesus Kristus Namo Namo Yesus Kristus undiaru paripurnascha Namo Namo Surbundara Sakramenta Tamkaracha Surgi so Dev tu amka melo ravla Surgi so Dev tu amka melo ravla Dev poni pon tu be undia cheru getla Dev poni pon tu be undia cheru getla undia vainaryu tu am chekan sata undia vainaryu tu am chekan sata amcha mogan vorun tu ka samapita amcha mogan vorun tu ka samapita Namo Namo Yesus Kristus undiaru paripurnascha Namo Namo Surbundara Sakramenta Tamkaracha Suk duk tuka sanggung aina Jinye che suk duk tuka sanggung aina Tu che taun buswon ashik hangaraulia Tu che uswon ashik hangaraulia Ye Jesu ye amka melong tu ye Ye Jesu ye amka melong tu ye Tuche kurpe che denya mandar ge uniye Tuche kurpe che denya mandar ge uniye Namo Namo Yesus Kristus undiaru paripurnascha Namo Namo Surbundara Sakramenta Tamkaracha Namo Namo Yesus Kristus undiaru paripurnascha Namo Namo Surbundara Sakramenta Tamkaracha Hallelujah 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 Hallelujah
वंदन तुका, नमस्कार तुका, प्रणिपात तुका, वंदित हांव तुका. हालेलुया, होसाना, प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो, ताका शरणां येतात ती सुभागी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाचनो सर्वेस्पराक भियेतल्यांक देवाचो दूत वेडो घालता आनी तांकां तो सोडयता. सर्वेस्परा सरसी आमी आयिल्ल्या वेळार आमी जाणा जाता हांव सर्वेस्पर कितलो बरो, सर आमच्या गरजांनी तो आमकां पावता. देखून ह्या भोव पवित्र स्थळार, ह्या भोव पवित्र तळार सा लॉरेसाच्या पुण्य क्षेत्रांत, ह्या भाग्यवंत जाग्यार, ह्या जाग्यार कितलोसो हिसोब नातलो लोक संवसाराच्या चाराय कुशीन तावन येवन हांगासर मागणें करून गेल्यात. देखून हो जागो खरोच पवित्र आनी भाग्यवंत. ह्या जाग्यार देवाचें हाजरपण वर्त्या थारान आसा आनी ह्या जाग्यार भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करचें म्हजें आनी तुजें वर्तें भाग जावन आसा. देवान म्हाका आनी तुका विंचून काडलां. आज हांगासर भोव पयस सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करचो. दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो तर संतोष उल्हास आमी पावया. किर्तन 118 आनी 4 वळ म्हणटा. दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो तर संतोष उल्हास आमी पावया. सोम्यान हो दीस आसा केला, सोम्यान आमचो हो एकवट आसा केला, सोम्यान म्हाका तुका हें भाग फोव केला. सा लॉरेसा संगी मेळोन, सर सांता भक्तां सगळीं मेळोन, सर भाग्यवंत दादल्या आनी स्त्रियां संगी मेळोन भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करचें. भोव पयस सक्रामेंतांत जेजू खरोच हाजर आसा. तो हाजर जाता आसतना सांतीसेम त्रिंदा हाजर आसा. देव बाप आनी पवित्र आत्मा ताचे संगी एकवटान आसा. आनी समी जेजू हाजर जाता आसतना ताची मोगाची मोरी माय आनी सर आपोस्तल, सांत भक्त, भाग्यवंत दादले आनी स्त्रियो, आंज बडवे आनी श्रेश्ठ आंज बडवे सगळे सर्गीचो दळबारस हांगासर हाजर आसा. आमी ताचो अनुभव करया आनी आमी गावया गीत जेजून म्हाका सुटका दिल्या, जेजून म्हाका नवें जिवीत दिलां, जेजून आज म्हाका हांगासर आपयलां. ताच्या हाजरपणांत देवदूतां समेत देवाक अर्घ आनी होगलाप. जेजून आमकां सुटका दिल्या, आज जेजून आमकां सुटका दिल्या, जेजून आमकां सुटका दिल्या, आज जेजून आमकां सुटका दिल्या. Alleluia गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. Alleluia गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. Alleluia आमेन Alleluia, Alleluia आमेन Alleluia, oh Alleluia आमेन Alleluia, Alleluia आमेन Alleluia. जेजून आमकां बाचाव केला, आज जेजून आमकां बाचाव केला, जेजून आमकां बाचाव केला, आज जेजून आमकां बाचाव केला. Alleluia गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. Alleluia गाऊन संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. Alleluia आमेन Alleluia, Alleluia आमेन Alleluia, Alleluia आमेन Alleluia, Alleluia आमेन Alleluia. आमी सर उबे रावया. हो पळय सक्रामेंता समोर उबे रावन थोडा संतोषान, थोडा भावार्थान, थोडा उमेदीन
चिसून आमकां जिवीत दिला आज चिसून आमकां जिवीत दिला चिसून आमकां जिवीत दिला आज चिसून आमकां जिवीत दिला हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजून आमकां दैत लाभयला आमच्या जिविताचे सर अडखळींचेर सर कश्टांचेर सर येमायेचेर साबारेसांनी म्हाका तुका दैत लाभयला चिसून आमकां सैत लाभयला आज चिसून आमकां सैत लाभयला चिसून आमकां सैत लाभयला आज चिसून आमकां सैत लाभयला हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजून तोंडार हांसो दिल्यात तुमच्या तोंडार हांसो दिसून दी एकामेकाक चिसून तोंडार हांसो दिल्या आज चिसून तोंडार हांसो दिल्या चिसून तोंडार हांसो दिल्या आज चिसून तोंडार हांसो दिल्या हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेटून चिसूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आमेन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मोगाचें कीर्तन 30 आणि 4 अपुर्बेचें कीर्तन दावीद राय केदाळे देवाच्या हाजरपणांत जियेतलो देवाक किर्तनां गावन तो अर्गान होगलाप दितलो दावीद रायाचें हें कीर्तन आमी सांगया साम 34 तुमचे कडेन पळयत पुस्तक आसल्यार उक्त करियेत वा हांवें सांगल्या उपरांत तुमी म्हज्या उपरांत तुमी सांगियेत सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो सरकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली म्हाका जेन्ना पळय सक्रामेंताचेर दिश्ट केला दाविदा बरी आसलेलो मनोभाव काळजाचो भाव आत्म्याचो भाव आमचो जावं दी परतून म्हणया सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो सरकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडार आसतली ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली सर्वेस्परांतय म्हजो आत्मो होडवीक उसारता सर्वेस्परांतय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता खालती हें आयको आनी संतोष भोगू खालती हें आयको आनी संतोष भोगो मरियमायेचो उगडास आमकां येजय मरियमाय केदाळय गायतली म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी गाता म्हजो आत्मो
देवा म्हज्या तारोकातें उल्हासता. तेच परी आमी सोमयातें उल्हास या. सर्वेस्पराक सर संगतीचेर नियंत्रण आसा. तो सर पदवेदार आनी सर सक्तेवन. देखून ताचे थंय आमी ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळारी सुरक्षीत उरल्या. आज जिवंत आसा आमी आनी सोमयाची व्हडवी गांवचे भाग आमकां फावो जाला. कितलेशीं जाणां मरण पावलीं, कितलेशीं जाणां पिडेस्त जावन आस्पत्रेंत पडलीं, कितले जाणां आतां निमोनिया तावन अस्कतकाय तावन कश्टातात. कितले जाणांनी तांच्या मोगाच्या आवयक या बापायक, घोवाक या भयलेक, भुरग्यांक या भावा भयणीक या मोगाच्या मनशांक होकडायलें. आनी कितलेशे जाणांनी काम होकडायलें. आनी कितलेशे जाणांचे बिझनेस रिणार नश्टार पडलें. आनी कितलेशे जाण निराश जावन देदेस्पर जावन जुगात करूंक पावले. पण देवान म्हाका आनी तुका जिवंत दवरला. आनी सोमया सांगाता वेळ करसूंक आमकां फावो केला. लॉकडावना वेळारी, बंदडे वेळारी सोमयाच्या हाजीरपणांत जिवनचे भाग फावो केला. देखून देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिवया. देखून मंदरसून देवाचें उतर म्हणटा, म्हजे सवें सर्वेस्पराची महिमा गाया. म्हजे सवें सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. संगता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका साप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांत तो म्हाका निवारता. बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला मोगाचें न्हू. होय, ह्या बोपय सक्रामेंतांत खरोच सर पदवेदार देव सर्ग आनी संवसाराचो रचणार हजार आसा. तूं ताका उलो मारताय, तो तुका जाप दिता. सर तुज्या आकांतांतलो तो तुका निवारता. कितें तुका जर तर गरज आसा ती वदकसून तो तुका दिता. तुजे तत्वार तो नपयस करता. तुजी पिडा शिडा गूण करून तो शकता. तुजें निरासपण, देदेस्परपण संतोषान, आनंदान आनी धैर्यान भरूंक तो शकता. तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर आशिर्वाद घालूंक तो शकता. ताका साज जालें कितेंच ना. ताचेर पातये आनी काळजान तावन म्हूण सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका साप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांत तो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें. ताचेर नदर लाया, तुमचें मुखामळ परजळटलें. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो. हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता. सर्वेस्पर ताका आयकता. आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक, सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता. ताचो दूत वेडो घालता. आनी तांकां सोडयता. आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया. साका आनी पळया. सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात. ताका शरणां येतात. ती सुभागी. सुभागी. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दायकन बसात मोगाचें न्हू. आमच्या करतेल्यांत आमी गावया गीत. ह्या करतेल्यांत तेन्ना जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजूच्या हाजीरपणांत मोगाच्या ताच्या मोगाक आमी आशेवया. ताच्या मोगाक आमी आशेता आसतना मोगाच्या ताचो अनुभव म्हाका तुका जातलो. ताचो अनुभव म्हाका तुका जाता आसतना जशें साल ओरेसाक देवान वर्तो महान केलो. एक सादो मनीस एका साद्या गांवांत जल्मल्लो लॉरेस. आज केदो वर्तो जाला. भाग्यवंत सांत. वरती अजापां विजमितां ह्या पुण्यक्षेत्र जातात. मात न्ही सगळ्या संवसारार खंयसर ताचें पुण्यक्षेत्र आसा थंयसर वरती अजापां विजमितां जाता. आनी साल ओरेसा थंय सर्वेस्पर देव म्हजें तुजें वैयक्तीक जिवीत, कुटुंबा जिवीत, व्यापार वैवट आमी करचे हर एक येवजण्यो, आमचे शिकाप ह्या आमची योजना सगळीं सर्वेस्पर देव मायमे बरीत करता. देखून समियाक आमी आशेवया आनी म्हणया, समिया जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूंच एकलो समिया दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता.
संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचे सोम्या दिरवे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सगळ्या कळसांत मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचे सोम्या दिरवे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां तुजें सारकें पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचे सोम्या दिरवे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां काळजान जावन म्हणया जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां तुजे सारके पेल्या थंय देखता तुजें सारकें पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका संवसारान म्हाका कांयच नाका तुमचे सोम्या दिरवे म्हाका जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां हो पळय सक्रामेंतान जेजू खरोच हजार आसा तो तुजे थंय जियोंक आशेता समी जेजू म्हजे थंय तुजे थंय जियोंक आशेता तर आमी समिया जेजू थंय जियेवया ताज्या भोव पवित्र काळजांत आमी एक जागो करून घेवया जेसू हांव तुजे थंय जियेतां जेसू हांव तुजे थंय जियेतां तुजेच पासून रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेसू हांव तुजे थंय जियेतां काळजांत तान म्हणया जेजू हांव तुजे थंय जेसू हांव तुजे थंय जियेतां जेसू हांव तुजे थंय जियेतां तुजे रसलाय म्हाका तुजेच पासून रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेसू हांव तुजे थंय जियेतां जेजूचो मोग आमी नियाळ करया मोगाचे न्हू आमच्या मोगान बरोवन सर्ग सोडून तो ह्या संवसाराक आयलो आमच्या गतीन तो जियेलो खालतो जो जालो कुसाच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो म्हजे खातीर तुजे खातीर ते जरबादांचे मार कांट्याचो मुकुट आनी भरादी कुरीस आनी त्या कालवार पर्वताचेर त्याने सोडचे आनी थंयसर ताका विंडो घालून त्या खुर्सार न्हिदोवन 3 खिळ्यांचेर 3 वरां हुमकळोन आमच्या पातकांची शिक्षा ताणें अनुभव करची वर्त ताणें आमचो मोग केला जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां तुजे थंय जियेतां जेसू हांव तुजे थंय जियेतां वर्तो तुवें मोग म्हजो केलोय वर्तो तुवें मोग म्हजो केलोय जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां मोगाच्यान जेजूच्या मोगाक आमी आशेवया ताजे की वर्तें भाग आमकां कितें आसा मोगाच्यान आमकां देव आमच्या दोळ्यांक दिसना आनी तो देव ह्या उंड्या रुपार धव्या उंड्या रुपार हजर जाता जो कोण भावार्थान त्या आशिर्वादीत केल्ल्या भोव पवित्र येवकरिस्ताच्या उंड्याचेर दीस घालता ताका थंयसर समिया जेजूचें मुखामळाचें दर्शन जाता पळय मोगाच्यान भावार्थान आनी गूंड विस्वासान भोव पवित्र सक्रामेंताचेर दीस घाला समिया जेजून म्हजे खातीर तुजे खातीर केदो वर्तो सॅक्रिफायस केला देव जावन आसलो तो उंड्या रुपार आमकां तो दिसता ताजी दया आनी ताजी काकूत आमी सगळ्या मनशा कुळाचेर मोगाच्यान आमी मागोवन घेवया केदें वर्तें भाग आमची कोरोना व्हायरस खरगा उपरांत व्हडा संख्यान हांगासर ह्या भोव पवित्र स्थळार येवन पयलींच्या बरींच हर्शेच्या बरींच भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन करचें साल ओरेसाचें नव्यान करचें देवाची विस्नार आशिर्वादां जोडून घेवची मोगाच्यान आमकां आसा वर्ती जबाबदारी देवाची भुरगीं जावन आसून सगळ्या संवसारा खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर मोगाच्यान आमी मागची ह्या कोरोना व्हायरस खरगातान सगळ्या मनशा कुळान बेगीनच बादच्या बी जोडून घेवच्या खातीर सुडका जोडून घेवच्या खातीर कोरोना व्हायरसांतय आणखी जायते वेरियंट्स
डेल्टा व्हायरस आनी कसले कसले नवे नवे व्हायरस येवन आसात आनी नवी नवी खरगां येवन आसात निफा व्हायरस आनी कसले व्हायरस आनी सांगातास सभा तरांचे समस्ये जॉब नासतना कामां नासतना बेकार भोंवचें भुरग्यांनी शिकप अखेर करूंक जायना जावचें सबार जाणांचे बिझनेस बंद पडलां सबार जाणां दुसऱ्या दुसऱ्या गांवां वचोंक जावना आनी सबार जाणांची काजारां आनी सरी खारी अर्द्यार रावल्या सगळ्या मनशा कुळा खातीर म्हाका न्हू मागची जबाबदारी आसा आमकां तशेंच आमी हांगासर येता आसतना म्हाका पुण्या क्षेत्रांत येता आसतना भोंवतणी कितलींशीं कामां अर्द्यार उरल्यांत आमी पळोवन आसा हांगासर येवचो रस्तो आनी सगळो भितर ह्या कंपाउंडांत जायतीं कामां बाकी पडल्यात बांदूंक सुरू केल्लें तें हांगाचे यात्रिकांचें घर तेंय काम अर्द्यार उरलां आनी जायते अडखळी आसात सबार आमचे दुस्मानी आसात सबार आमचे विरोधी आसात समया जेजून आमकां म्हळां तुमी मागण्याक उबे रावता आसतना मार्काचो वांजेल 11:20 आनी 20:4 वळ तुमी मागण्याक उबे रावता आसतना जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना तें तुमकां मेळटलेंच म्हाका जेन्ना बोपय सक्रामेंताचेर दीस घाला हें तुमी पातये तुमच्या काळजांत समया जेजूची उतरां तुमी मागण्याक उबे रावता आसतना जें कितें तुमी मागलां तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना बिलीव दॅट इट इज ऑलरेडी युअर्स ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನೀವು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರೋ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿ ಆಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ ते मागलें तें तुजें जातलें मंदसून 25व्या वडीर थंयसर समी जेजू म्हणटा तुमी मागण्या उबे रावता आसतना कोणायचेरी तुमकां मानास्ताप आसा जाल्यार तुमी तांकां बक्षिया तर मोगाचें न्हू आमी मागया आमच्या दुस्माना खातीर जे कोण आमकां अडखळे हाडटात जे कोण आमची समर्थ पाळोवंक आमचो भावार्थ जियोवंक आमकां अडखळ हाडटा तांच्या खातीर आमी मागया आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया आमच्या भारत देशांत आमच्या समर्थी विरोध आमच्या धर्मा विरोध आमच्या विरोध असल्या खातीर मागया तांकां बरी भलायकी मागया तांकां कुटुंबांत शांती समाधान आमी मागया तांकां बरें बिझनेस बरो व्यापार वैभट ही संवसारी आस्त ग्रेस्तकाय आमी मागया पूण वर्त्या तरान सगळ्या मनशा कुळान समिया जेजूक आपलो वैयक्तीक सोडवणदार खरो ह्या संवसाराचो रक्षक म्हूण स्विकार करीशें देवा बापान धाडलो ताचो एकलोच पूत तो सगळ्या मनशा कुळाक सासणीक जिवीत दिवचो खरो सोडवणदार म्हणून तांणी सगळ्यांनी स्विकार करचे खातीर म्हाका न्हू आतां आमी दिंबी घाल मागया एकण दैवीक कसो तेर्स आमी सांगाता मेळोन गावया आनी देवाची काकूत सगळ्या मनशा कुळाचेर आमी मागून घेवया सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आनी सोडवणदाराची सुक्रिस्ताची गोडाणी रग आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिकोणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची
जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बलवंत ये भाग्यवंत आम्हाला काकुतांची ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बलवंत ये भाग्यवंत आम्हाला काकुतांची ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत ये भाग्यवंत आम्हाला काकुतांची दैवी काकुतीच्या तेरसाच्या अखेरीक सांगायचे असले मागणे आता हांव सांगता म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सासनाच्या देवा सस्नाच्या देवा तुजे थंय तुझे दय अंत नातलेली काकूत अंत नातले काकुत आणि सरा नातलेल्या दयाळाचे आणि सणातल्या दयाळाचे दिर्वे आसा दिर्वे आसा आमचेर तुजी काकूत वाडय आमचेर तुझी काकुत वाडय कश्टांच्या वेळार आमी निराश जायना शंकर कष्टाच्या वेळार आमी निराश जायनाशें कर पगार होडा पातयेणेन बगार बोडा पातयेनेन तुझ्या पवित्र कुशेक तुझ्या पवित्र कुशेक खालती मान घाली शंकर खलती मान गलीशें कर आमेन आमेन काकुतीचे मागणे काकुदारा बापा कर बापा म्हजी पातक्याची काकूत कर म्हजी पातकाची काकुत कर हांवें म्हज्या पुर्वजांनी हांवें आनी म्हज्या पुर्वजांनी आवय बापायनी आवय बापायनी आनी भावा भयणींनी आनी भावा भयणींनी केल्ल्या पातकां खातीर केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सांद्याक म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय संद्याक तूं शिक्षा लायनाका शिक्षा लायनाका घाल बापा तुजी बिरमतीची दिश्ट बाबा तुझे बिरमतीची दिश्ट म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर आनी येदोळस आनी येदोळस आमचेर आयिल्ल्या सर अनवारांतले आमचेर आयिल्ल्या सर अनवरांतले पिडेंतले पिडेंतले आनी खंती बेजारांतले आनी खंती बेजारांतले आमकां सुटका दी आमकां सुटका दे तुज्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या हो पवित्र भोव पवित्र आनी आमोलीक रक्तान आनी अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आमकां तूं नितळ कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तुझ्या पवित्र ज्ञान आमकां भर आमेन आमेन मोगाचे न्हू कोरोना व्हायरस येवन लगभग 2 वर्सां जातात येवनच्या डिसेंबरात कोरोना व्हायरसांतलें देवान म्हाका आनी तुका जिवंत दवरलां हय मू देखून ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्गांनी होगलाब दिया मरिये मायेक सांत लॉरेसाक सर सांत भक्तांक मोगाचे न्हू आमी तांकां सगळ्यांक आमी आभारी जावन आसा परतून ताळये पेटोवन देवाक अर्गांनी होगलाब दिया एकामेका पळया हय एकामेका पळया हय मास्क घालान देखून तुमकां तोंड समा दिसना समा वळख जायना जायले इल्लें तोंड मास्क इल्लें सकला करनिल्लें उस्वास काणग्या नाजाल्यार थोड्यांचो उस्वास बांदूंक आसा हय उस्वास बांदून मरोन वचोंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून परतून एकामेका पळोवन ताळये बेटा तुमी जिवंत आसल्या खातीर देवाक अर्गा म्हण सांगा हय
हय आमी सर देवाचीं भुरगीं वय मू आमी सर देवाचीं भुरगीं देवाच्या कुटुंबाचे सांदे देखून देवान आमकां सांगाता हाडलां एक दीस भक्तांचो एकतार सरकार आमी सगळीं कितें आसतल्या सांगाता आसतल्या ह्या कोरोना वायरसांत हांव न्हू ह्या करगातावन आमी जायत्यो संगती शिकल्या गे कितें सगळें शिकल्या आमी वायरस आसा म्हण पयलें शिकल्या आमी न्ही गे हय वायरस म्हळ्यार काले म्हण गुर्तनातले वैराण म्हणून एक आले ते दोळ्यान दिसना दिसता गे देवी आमच्या दोळ्यान दिसना हे वायरसूय आमच्या दोळ्यांक दिसना आनी दोळ्यांक दिसनातले इतले ल्हान वायरस सगळ्या मनशा कुळाक कितें करता मुठी भितर दोन घाण घेता सगळीं आमची कामां सगळीं बंद पडलीं न्ही गे व्हडले व्हडले भुंयकांपणी जाल्यार केदो व्हडले सुनामी आयल्यार आनी कितें कितें आवरू पावस आयल्यार संवसाराच्या एका जाग्यार एका गांवांत एका प्रदेशांत पूण हे वायरस इतलें ल्हान खंयी थोड्यांनी म्हणचे चायनांत म्हणून आनी थोड्यांनी म्हणचे अमेरिकांत म्हणून आनी कोणांनी म्हणचे आनी खंय जावन गी आयलें घडये भितर सगळ्या संवसाराक विस्तारलें तर म्हाका न्हू वायट संवयो तसोच देंवसार सैतानय तसोच जर तर आमच्या जिवितांत तो ये जाल्यार खंयच्या रितीन सगळ्या मनशा कुळाक आपल्या ताब्यांत आपल्या मुठी भितर दवरीत म्हण आमी नेणा मात न्ही आमच्या जिवितांत देंवसार सैतान इल्लो भितर गेल्यार बरो दोळ्यां दिसना तो वायट संवयो वायट संबंद वायट इश्टागात या कितेंय वायट जावंक पुरो ते कितले बेगीन सगळ्या कुडीक सगळ्या काळजाक मनाक आमच्या जिविताक विस्तारता म्हणल्यार आमी नेणा न्ही हे आमी शिकल्या आनी जायत्यो संगती आमी शिकल्या वायरस आयिल्ल्या वेळार एकच वाट कितें लॉकडावन कितें लॉकडावन पयलें गुर्तनात तें आमकां लॉकडावन म्हळ्यार कितें म्हण बंदडी म्हळ्यार कितें म्हण बंदडी लॉकडावन खंय रावा घरा भितरच रावा भायर म्हणलें बाहर मत जाओ अंदर ही रहो जहाँ हो उधर ही रहो म्हणून न्ही गे खंय आसा तो थंयच राव खंय वचनाका पूण एक मोगाचें न्हू आमी भितर रावल्यात हांव तूं बारीक बरेंपण आसा कितें बरेंपण आसा घरान कोण आसा पप्पा आसा मम्मी आसा आब आसा व्हडली माय आसा भुरगीं आसात घोव आसा बायल आसा भुरगीं आसात वय गी थोड्यांक ती नात त्यो घोव एक कडेन बायल एक कडेन वचोंक जायना पूण मोगाचें न्हू आमकां आमच्या देवा सवे एकवटोवंक कसलीच अडखळ जावना जाल्या गी मोरये माये संगी एकवटोवंक सांता भक्तां सवे एकवटोवंक सा लॉरेसाक हांगाच येजें म्हणना तुमच्या घरांत जावनच आपयल्या पुरो सा लॉरेस थंयच 1000 जाता देव 1000 जाता देखून मोगाचें ताळयो भेटोवन देवा घरका आनी होकलाप दिया प्रेज द लॉर्ड तूं खंय आसल्यार देव तुज्या सांगात आसा तूं उलो मारतलोय आनी हांव 1000 जातलो जेरेमिया प्रवादी बूक 33 तिसरी वळ तूं उलो मारतलोय खंय आसतना खंय आसल्यार तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव 1000 जातलो हांव तुका जाप दितलो हांव तुका वाटयतलो हांव तुका महिमेवंत करतलो लांब हांव दिवन हांव तुका दादोशी करतलो किर्तन 9:1-15 आनी 16 वळ वय मग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ह्या लॉकडावना वेळार आनी एक संगत आमी शिकल्या कितें करीत जाय आमी सॅनिटायजेशन करीत जाय थोड्या हळ्ळ्यांत सॅनिटायजेशन म्हणलो शब्द सगळ्यांनी शिकली हय समा इंग्लीश येना जाल्यार हिंदी येना जाल्यार हे सॅनिटायजेशन म्हणलें एक शब्द शिकली भुरग्यांक ही सॅनिटायझर म्हण नांव दिलां थोड्यांनी सॅनिटायझर म्हळ्यार कितें तें तुमकां कळ्ळां न्ही गे घाल तें पुसीचें हाताक अशें कशें पुसीचें हांव पयलें अशेंत हात धुतालो हें कोरोना आयल्या उपरांत शिकलो अशें हात धुल्यार पावना खंय कशें हात धुयचें फाटल्यान धुयचें फाटल्यान अशें धुयचें अशें करून धुयचें आनी अशें करून धुयचें खंय अशें करून हर एक बोट सपरेट धुयचें खंय कित्याक वायरस खंय लिपता म्हण नेणा देखून मोगाचें न्हू देवा करगा कोरोना वायरस करगा उपरांत परतून कुमसाराक यासाक बसल्यात हय आमी केवल एक नांवा परतें कुमसार जाल्यार पावना बरें करून नितळ जायची गुंडायचीं पातकां लिपोवन दवरलीं पातकां मोगाचें न्हू ही लिपोवन दवरलीं ल्हान पातकां सयत आमकां सर्गांव वचोंक एक अडखळ आमी कितलें मागणें केल्यार कितलीं नव्यानां केल्यार जर तर आमचें तें इड्यांत कितें वायरस लिपोवन आसल्यार सगळो आमचो आत्मो कुसोंक साध्य आसा देखून सॅनिटायझर आत्म्याचें सॅनिटायझर कोरोना वायरसान मेल्यार व्हडणी मोगाचें आमी देवा लागीं वतले हांव जर तर आमच्या आत्मीक वायरस आत्मीक वैराणू चिडको ना जाल्यार आनी एक मोगाचें न्हू
आमकां मास्क तुमी घाला जायत्या जाणां न्ही मास्क घाला थोड्यांनी मास्क हांगा घालचें तोंडी दांपिनात कानी दांपी नाकी दांपिनात हांगा मास्क घाल्यार खंय मसर घालीचे नाक दामता पर्यंत घालीचे नाजाल्यार घालून कांय फायदो ना कित्याक तुमचें वायरस हेरांक वता हेरांचे वायरस तुमच्या भितर येता पूण एक पळय खंयच्यान कोणें दोळ्यांक मास्क घालूंक दिवना आसा गे दोळ्यांक मास्क घालतात गे कानाक मास्क घालनात ताचो अर्थ कितें आमच्या आध्यात्मीक जिवितान मोगाचें न्हू आमी चड पळय चड आयका जाय आनी उणें उलय जाय आनी उणें हुंगा जाय हुंगता आसतना नितळ वारें आमी घेजय आमी उलोवचें उणें करी जाय कित्याक आमी उलयल्ल्याचेर मोगाच्यान आमची झडती जातले सो मी हांचे जुनूच म्हळां जे उतरां तुमी उलयतात तींच तुमची झडती करतले तुमी उसरलेल्या हर एका पिशा उतराक तुमची झडती जातली देखून कोरोना व्हायरसा वेळार मास्क घाल्ल्या वरी मोगाच्यान आमी शिकत जाय आमी उलोवचें आमी उलयचें जाल्यार खंय जावन येता इट कम्स फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट्स इट कम्स फ्रॉम आवर परसेप्शन आमी ज्या रितीन मोगाच्यान आमी पळयता त्या रितीन मोगाच्यान आमच्या मतींत आमचो मनोभाव आमी म्हणटा आमचो मनोभाव बदली जाय तर आमी चड पळय जाय कितें पळय जाय पवित्र पुस्तक वाची जाय सांता भक्तांची जिणी पळय जाय वाची जाय महान व्यक्तीची जिणी वाची जाय संवसारांत कितें घडटा तें बरेंकान पळय जाय समजून घे जाय आयकून घे जाय पूण उलोवचे पयलें मोगाचें न्हू आमचें मन पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर तें संपूर्ण तरान बदला जाय रुपांतर जाय देखून हर एक उतर आमी उलोवचे पयलें पवित्र आत्म्यान अभिषेक जावन आमी उलय जाय बरी उतरां उलय जाय प्रशंसेची उतरां हेरांक उबारचें तसलीं हेरांक पाठिंबो दिवचें तसलीं हेरांक उत्तेजीत करचें तसलीं हेरांक संतोश भरीत करचें तसलीं उतरां उलय जाय हेरांक सकला घालचीं उतरां आमी उलोवं नजो हेरांक गाळी शिराप दिवची उतरां उलोवं नजो हेरांक बेजार करचीं उतरां उलोवं नजो कोणी जीव घात करूंक हांवें तुवें कारण जावं नजो कोणी व्याभिचाराक अनिश्कळपणाक पसदेपणाक हांवें कारण जावं नजो कोणाचें मन कलुशीत जावं कोणाकी पातका कारण जावं नजो समी जेजो म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक पातका कारण जावच्या बदला तुज्या गोमट्याक एक कितें कोलो फातर तो ह्या दिसांनी दांतें ना देखून तुमचें कालें आसा ग्रायंडर गोमट्या बांदून दर्यांत उडचें बरें न्ही नाजाल्यार ह्या दिसांनी कारां मात्र आसात पळय कार या स्कूटर गोमट्या बांदून दर्यांत उडचें बरें मोगाचें न्हू सोशियल डिस्टन्सींग आनी एक संगत आमी शिकल्या कितें सोशियल डिस्टन्सींग सकडांत जावन कितले पयस आसा जाय कितले फीट 100 फीट न्ही 100 फीट पयस आसाची मोगाचें न्ही ह्या संवसारांत वायरस येवन नजो जाल्यार 100 फीट पयस आसा जाय मात न्ही हेरांचो वायट प्रभाव आमचेर येवन नजो जाल्यार मोगाचें न्हू आमी सोमयाक लागीं जावं जाय सोमी जावन असो खरी दाखवात ताचे थंय एकवटांत आमी रावूंक जाय मनशांत न्हू आमी एक डिस्टन्स दवरी जाय फिजिकल डिस्टन्स दवरना जाल्यार व्हडली तांणी उलयता आसतना देवाच्या उतरांतय ताणें उलयल्लें उतर म्हज्या आत्म्याक जिविताक बऱ्याक पडत गी ह्या पाडावाक आतां आनी येवेन मोगाचें सोशियल डिस्टन्सींग दवरूं ना कोण आतां न्हू सैतानांत हांव मोगाचें आमी सैतानांत हांव सोशियल डिस्टन्स दवरी जाय फिजिकल डिस्टन्स जाय वायट मनशांत हांव वायट संगतींतान मोबायलाचेर नाका जाल्ले कितें SMS आसात मॅसेजी आसात तसले वेबसायट्स आसात कीप दॅम एट अ डिस्टन्स आनी जर तर कोरोना व्हायरस आमकां येवन नजो मोगाचें कितें केल्यार कोरोना व्हायरस येता की ना म्हूण सांगूंक जायना की न्ही कित्याक ती देवाची मांडवळ तर हांवें जर तर जैत वरी जाय हांवें बळवून जाय हांवें व्यायाम करी जाय वय मो कसाय पियेचे एक्सरसायज करी जाय सदांय वॉकिंग करी जाय बरें खाण खाय जाय नाका जाल्ले सवय सोडी जाय सोरो पियोनसो या बिडी सिगरेट या ड्रग्स घेवचें या तंबाखू खावचो हांवें रावय जाय म्हजे लंग्स बळवंत स्ट्रॉंग करून घे जाय म्हजे कुडींत त्राण आसचे बरी हांवें पळय जाय त्याच रितीन मोगाचें न्हू आध्यात्मीक तान आमी बागय जाय आध्यात्मीक बूक आमी बागय जाय पोपय सक्रामेंताचें आराधन देवा सांगात आमचो वेळ करचो सकाळींचे सांजेचें मागणें बरें वाचप पवित्र वाचप पवित्र पुस्तकांतले ह्या सांता भक्तांची जिणी
म्हाका अशें आमी आमच्या आत्म्याक सासणीक ख्यास्तीक व्हरचेच आसल्या तसल्या वायरसांत आमी संपूर्ण तरान सुरक्षीत आसा तर मोगाचें आमकां जाय पवित्र आत्म्याचो अभिशेक. तर आमी सगळीं उबे रावया मोगाचें बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट केल्या. समिया जेजून म्हळ्यार मागा तुमी घेतल्यात, बडया तुमकां उक्तें जातलें, सदां तुमकां मेळटलें. आनी अशें सांगता आसतना तो थंयसर म्हणटा लोकांच्या वांजेलांत 11व्या वस्वरांत 13व्या बडीर, तुमी जर तर म्हज्या बापा लागीं पवित्र आत्म्याक मागशे जाल्यार कितल्या वर्त्या मापान तो तुमकां पवित्र आत्मो दिवचो ना. देवाचें वर्तें देणें मोगाचें पवित्र आत्मा. ह्या पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां जाल्ल्या वेळार ह्या संवसारांत आमकां कोरोना वायरस न्ही, कसलेंच वायरस, कसलेंच बॅक्टेरिया, कसलेंच सुनामी, कसलेंच वारें वादळ, कसलीच भुंयकांपणी मोगाचें आमकां कांयच बाधक करूंक शकचें ना. मात न्ही आमी आमच्या आत्म्याचें साल्वासावी जण घेतल्या. तर पवित्र आत्म्याक लाल येवन आमी गावया गीत. दोनी हात आमचे वयर करी ताणेवया आमी सगळ्या येदोळ पर्यंत ताणें लागता रितीन आमी ताणेवया. मागया आमी सर्वेस्वरा देवा सगळ्या मनशा कुळा ह्या कोरोना वायरसांतले निवार मातनी आमचो आत्म नाश करच्या हर एका वायट सक्तेंतले वायरस आसल्या सक्तेंतले आमकां तो निवार. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां. सांगता सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका ओवीत कर. तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका ओवीत कर. तुजे संगी रावंक म्हाका फावो कर. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. दोनी हात काळजाचेर दवर समियाक ताणया, समियाक उखेया, समियाच्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागा. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो. जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो. सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो. जिविताचे वाटेर म्हाका चलोवन व्हरचो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र. तुजे कृपेन जियेव
म्हाका पावोक तुज्या सुज्ञान म्हाका पवित्र कर तुजे कृपेची येवंक म्हाका पावोक सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसून तुजो आयरा सोम्या आसून तुजो आयरा आसून तुजो आयरा सोम्या आसून तुजो आयरा दायकन बसात मोगाचें न्हू सा मार्काचो वांजेल आमी उक्तो केल्यार थंयसर 3ऱ्या वस्वरांत आमकां 13व्या आनी 14व्या वळीर अशें वाचूंक मेळटा. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 13 and 14. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशीं आपयलीं आनी ते ताचे सरशीं आयले. आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जाणांक विंचले. एक फावटी म्हज्या लागीं म्हणजे दैवी कलोरेत्री मंदिराक एक काजरी जोडें आयलें. घोव आनी बायल काजर जावन 2-2.5 वर्सां जाल्लीं मात तांचे मदें मानस्ताप आयिल्लो. तांचे मदें झगडें जाल्लें देखून दादल्याचो बापूय आयिल्लो आनी घोव आनी बायल आयिल्ल्या सुरवेर बसरलेंच हांवें पयलें मागणें करचें. तांणी म्हळें फादर तुमी कावन्सिलींग करी जाय आमचो तक्रार तुमी वेलेवार करी जाय. हांवें तांकां शांत करचे खातीर इल्लो वेळ मागणें केलें आनी ताचे उपरांत हांवें सांगच्या पयलेंच तांणी उलोवंक सुरू केलें. चेड्याच्या बापायन म्हणजे ती स्त्री चलीस म्हणयत काजर जावन केवळ 2 वर्सां जालीं. कामांतावन फाटी येता आसतना कोणाच्या की बायकार घरा येता. कुळारा गेल्यार कुळाराच रावता घरा येना. सासूमाई सरल्या वेळार सयत येवंक ना. 11च्या घडये मरणाक मात्र आयले आनी गेले. आनी अशें जायत्यो संगती सांगो सुरू करता आसतना आनी ताणें सांगलें तांच्या घरा रावोंक कश्ट आसात. त्या दादल्याचो मालगडो भाव काजर जावना तो घरा पियोन रावता. दादलो हो परगांवांत आसा काजर जावन 1 म्हयन्या उपरांत गेल्लो. 2 वर्सां उपरांत तो गांवाक आयलो आनी मांव केदाळे पुरपुरता. जेवण सारकें ना. ताका मीठ चड जालां हाका मिरसांग चड जाल्या तें समाना हें समान. आनी गोवाचें दुरसणें ताका ताचेच कुटुंब जाय पडलां. आमच्या विशयान कांय ताका पडोन वचोना. आनी ताजे उपरांत ताणें मोबायल उक्ते केले. हांवें म्हळें कित्याक मोबायल उक्ते करता मागीर कर म्हण ना आतां सांगूंक आसा. ताची आवय ताज्या व्हंकलेची आवय परगांवांत आसा कुवेट आसा. तिणें म्हाका कितें मॅसेज धाडल्या आयका फादर. ताणें ऑन केलेंच आनी ती कुवेट तावन एक मॅसेज धाडटा जावया म्हज्या धुये लागीं काजर जालो तूं आनी आतां म्हजी धूव तुका नाका ताका सोडूंक पळयताय. नाका जाल्लीं उतरां उपरांत हांवें तुमकां सांगल्यार म्हाकाय बरी लागना. बोपय सक्रामेंता मुखार ह्या पुण्य क्षेत्रांत पेट्या सुण्या आनी पुरा नाका जाल्लीं पोजलीं उतरां सयत सांगून काळी शिराप. चेड्याच्या बापायक भावाक आनी एक भाव आसा ताकाय सगळ्यांक गाडी दिवन जायतीं उतरां. असली परिस्थिती येता आसतना आमी कितें करियेत. ती बेसपा लागीं गेल्यान बेकारा लागीं गेल्यान सकाळ लागीं सयत सांगून जालां. आनी त्या दादल्यान तें वॉयस मॅसेजी सासूमाईंची सगळ्या संवसाराक धाडणी जाल्या. अशें मॅसेज धाडल्या म्हणून. पूण तांकां कशें सांगाता हाडयेत. तांचे मदें कशें राजी करियेत. म्हाकाचें न्हू सगळें आयकल्या उपरांत हांवें एक एकल्याचेच कश्ट सांगूंक तांकां सुरू केलें. मांवांचे कश्ट
कित्याक ताची बायल सरल्या. अचानक ताची बायल सरली, पिडा आयली आनी 1 म्हयन्या भितर सरली. पडकंत बेजार आयलो. आनी त्या वेळार कोरोना वायरस कर्ग आसलें देखून बंदडी आसली देखून सुनेक येवंक जावना. येवंक की सोडिनातले, तसल्या जाग्यार ती आसली. कश्टांचे जाग्यार ती आसली, येवंक जायना. मात न्ही तें चड कुळारा कित्याक येता, ताचो बापूय पिडेस्त, तो पेडणिकाचें काम करता. आवय परगांवांत काम करता. घरांत पयशांची समस्या आसल्या वरवीं नाजाल्यार कोणी परगांवांत काम करना. 2 जाणां चेडवां भुरगींच. त्या चेडवां भुरग्यांच्या शिकपा खातीर जायते रीण काडलां, ते फारीक करचे खातीर परगांवांत आसा. ती घर खात्याक काम करता ती. आनी घर खात्याक काम करचें म्हळ्यार भोव कश्टांचें काम. 8 वरां काम करचें न्ही, 12-16 वरां सयत काम करयतात आनी सारकें न्हिदोन दिनात. आनी न्हिदता आसतना थंयसर एसी सयत घालनात. विशेश जावन थोडे फावटी 50 आनी 5 डिग्री सेंटीग्रेड इतली धग आसल्यार एका कोणशाक ताणें न्हिदाची. बरें बरें रांदीचंय पूण रांदिल्लें ताका जेवंक सयत दिनात. गांवांत घोव आसा, चेडवां भुरगीं आसात वाडचीं. एका दुयेंत काजार जालां, जायतें रीण काडलां, आनी एका दुयेचें काजार आसा. कशें तें काजाराक येवंक जाता की ना ही खंत बेजाराय. केवळ तिची प्राय आतां 40 सावन 50 वर्सांच्या भितरली प्राय जाल्यार त्या वेळार जायते समस्या जाता स्त्रियांक. देखून राग आयिल्ल्या वेळार तिणें थोडीं उतरां सांगलीं, पूण ती रेकॉर्ड करून सकाळां धाडचीं समांगी. तिका समजतलीं कोण आसात. घोवी पिडेस्त आसा आनी दादल्याक समस्ये. कोरोना वायरसा वरवीं 2 वर्सां जावन गांवां येवंक जावना. व्हंकलेक वरीचें म्हण ताका मन आसा, पूण जायना. देखून आतां आयलां आनी मुखार व्हरूंक प्रयत्न करीचे, पूण ह्या कोरोना वायरस वेळार बेगीन बैले व्हरूंक जायना. आनी भाऊ, दादल्याचो भावूय ताका भावा लागीं ताका तांचे ते माया मोगना. कित्याक तोपी येता, घरांत आसा. घरांत काज जायना तो मालगडो भाव घरांत आसता आसतना तांतूय ताका समस्या आसा, ते ताका सांगूंक नाका. देखून ही बायल काजर जाल्या उपरांत ती काम करता. आपल्या बापाय खातीर, आपल्या भयणी खातीर इतें तरी जोडया म्हणून. थोडे फावटी कामाच्या जाग्यार जनी 60 वर्सां वयलो तो बायकार थोडे फावटी घरा पायता, थोडे फावटी बसां मेळनात. तरीही तांकां ताचे विशयांत वायट उलयतात. कित्याक जेन्ना मानस्ताप येता आमी सगळें विसरता आनी झगडटा. पूण जेन्ना आमी जाणा जाता देवान आमकां विंचलां, देवान आमकां नेमलां. आतां हांवें वाचल्या त्या वांजेलांत सर्वेस्पर देवच मनीस जाल्लो समी जेजू दोंगरार सोडून सगळी रात मागणें करून आपल्या आपोस्तलांक आपल्या पाटलावदारांक तो विंचता. कित्याक तो विंचता सोमिया संगी रावोंक आनी सोमिया थावन भायर सरून वचून सुवार्ता प्रगट करूंक. म्हणजे जर तर देवान म्हाका तुका विंचलां, देवान संवसाराच्या स्थापने आदींच विंचलां. एफेसकारांक बरयलें पत्र 1:4 आनी 5 संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान असंख्यात नखेत्रां जे कितें रचलां, जे तांतले हर एक रस्त्या पयलें देव पयलें म्हज्या विशयांत तुज्या विशयांत एक येवजण घालता आनी तो आमकां रचता आसतना कोण दादलो कोण स्त्री घोव बायलांक सांगाता तो रचता. कोणाची आवय बापूय कोण, कोणाची भुरगीं कोण, कोणाची आब आनी व्हडली मांय कोण, कोणाची सासूमाय कोण, कोणाचो मांव कोण, कोणाची सेसामारची कोण. देवान हें सगळें पयलेंच तय केलां. आवयच्या गर्भांत आसतनाच देवान म्हाका तुका विंचलां. जेरमाया प्रवादीचो बूक 1:4-5 जर देवान आमकां विंचलां हे हांव आनी तूं समजून घेता. आमी जाणाता आमचें जिणें, आमचें जिवीत देवाचें एक वर्तें देणें. आमचें जिवीतच देवान आमकां दिवचें एक देव आपोवणें. चडाव जावन आमचें चिंतप देव आपोवणें म्हळ्यार पाद्र्याव जावचें, सिस्टर जावचें, रिलिजियस जावचें, मिशनरी जावचें, सुवार्ता प्रगट करचें म्हणून मात्र ना. मोगाचें न्हू, आमचें जिवीत हर एक संगती एक देव आपोवणें. आनी हें देव आपोवणें देवाचें वर्तें देणें, देवान दिवचें वर्तें गिफ्ट म्हण आमी जाणा जाल्ल्या वेळार आमचें चिंता बदलता. थंयसर म्हणजे लागीं आयिल्ली ती घोव बायल, तांकां हांवें सांगिल्ल्या वेळार देवाचें देणें तुमकां सांगाता हाडलां. पळय जिवितांत जायते संकश्ट येता आसतना तुमी एकामेका झगडटा आसतना तुमकां एकामेकाचो मोग कळना. जर तर एकामेकाचो मोग कळ्ळ्या वेळार तुमी बदलतात.
आनी त्या दादल्या म्हणे तूं सासू मांय केपटी फोन कर निसार तुका कसले कश्ट आसात कसले समस्या आसात आतां तुज्या दुयेचें आनी एका दुयेचें काजर जावचें आसा तुका येवंक जाता की ना हांव मागता तूं येवच्या खातीर तुका कांय पयशांची गरज आसल्यार हांव इल्लें दिता म्हूण जावं तूं सांग कशें ती बदलता पळय तेणे रागार कितें सांगलां जावंक पुरो तेंच तुवें काळजान घेवन रावयेत पूण जेन्ना तूं जाणा जाताय तूं एक दादलो जावन देवान तुका दिवचें देणें तुज्या त्या व्हंकलेक एक दादलो जावन देवान दिल्लें तें देणें तुका तुजें जिवीत बदलता तुज्या सासू मांयचो मोग करताय तुजी आवय सरले आतां तुज्या सासू मांयक तुज्या आवय बरी मोग करताय तूं एक स्त्री जावन तुका देवान दिल्लें एक वर्तें आपोणें आतां हांव बायल सरल्या उपरांत बारीक 3 बेजाऱ्यान आसा थंयसर वय तुज्या असो घोस व्हडलो भाव आसा तो येयलो पियोन घरा समस्या करता जाल्यारय तुज्या बापायचो मोग केल्ल्या बरी तुज्या मांवाचोय मोग करताय देवान दिल्लें देणें तुजें देव आपण एक स्त्री जावन एक बायल जावन तुवें बरें करून तुवें तें स्विकार केल्ल्या बरी जाता तुज्या सालवास हांव तूं जोड घेताय मोगाच्या अकरेक व्हडा मोगान एकामेका राजी जावन ती घोव बायलां घरा गेली आमी मोगाच्या आमच्या कुटुंबा जिवितांत आपुरबायेन जियेचे जाल्यार आमी जाणा जायची आमकां देवान दिल्लें तें देणें आमची जबाबदारी घोव जावन या बायल जावन भुरगो जावन या भुरगें जावन म्हज्या बरी एक पाद्र्याप जावन एक सिस्टर जावन एक बिस्प जावन भाव या भयण जावन सासू मांय जावन या मांव जावन देवान दिल्लें आमी देणें स्विकार केल्ल्या वेळार मोगाच्या आमची प्रतिक्रिया आमची जबाबी त्याच रितीन भोव आपुरबायेची जावन आसता देखून पयलें आमी जाणा जायचे आमी क्रिस्तांव तर मोगाच्या आमी हेरां बरी न्हय सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 2 वसोर 9 वळ म्हणटा 1 Peter chapter 2 verse 9 तुमी विंसून काडलेली परजा विंसलां तुमकां तुमी वस्तू हाडटा आसतना बऱ्यांतले बरे वस्तू विंसतात न्ही तुमी भांगाराचे नग हाडटात जाल्यार बऱ्यांतले बरे भांगार रिसंट ती स्टायल तुमी विंसतात रिसंट मॉडेल तुमी विंसतात एक मोबायल काण घेता देव मोगाचे न्हू म्हाका आनी तुका विंसता कित्याक ताका आमी मोगाची तुमी विंसून काडलेली परजा रायाळ याजकी वर्ग एक पवित्र राष्ट्र काळोखांतावन उजवाडाक ह्या संवसारांतल्या अंधकारांतावन पातकाच्या खोटेपणाच्या झगडे झुजू मनस्ताप काजाराचे विच्छेदन आनी नाका जाल्ले संगती व्याभिचार अनिश्कळपण फसडेपण बंब्या बोजा मूर्ती बोजा माट मंत्रां ज्या ताका पळोवचें बोलमें विसारचें भुतां लागीं येता लागीं वचून विसारून घेवचें असल्या संगतीतावन असल्या काळोखांतावन देवाच्या विचित्र उजवाडाक देवान आपलें दायज करून घेतलेलो लोक आनी त्या देवाची विचित्र महिमा आनी कृत्यां वाखणच्या खातीर देवान तुमकां विंसलां आनी तेन्ना मोगाचें न्हू जेन्ना हांव आनी तूं जाणा जाता देवान म्हाका विंसलां आनी जे कितें जबाबदारी म्हज्या जिवितांत आसा देवाचें देणें म्हूण स्विकार केल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमची प्रतिक्रिया बदलता जर तर मोगाचें न्हू कोणें तुमकां कितें एक गिफ्ट दिलां तें कितें करतात तुमी गिफ्ट जर तर कोणें दिलां ताचेर होंदून आसा जर तर तुमी रोमा गेल्या थंयसर पाप साहेबान कितें दिल्लें एक कोंत जाल्यार उण्या मोलाचें कोंत जाल्यार तुमी आपुरबायेन सांबाळटात पाप साहेबाच्या हातांत तावन घेतिल्लें इस्रायला वचून कसली वस्त हाडल्यार कोणी थंय तावन हाडली वस्त बरी करून आमी सांबाळटा मोगाचें जर तर आमी जाणा जाता देवान वर्त्या देवान सर्ग आनी संवसार रचलेल्या त्या रचणारान म्हाका दिल्लें देणें म्हूण हांव स्विकार करतां हांव म्हजें आपोणें भोव आपुरबायेन हांव जियेतां तेन्ना म्हजी जबाब म्हजी प्रतिक्रिया ते 10 उपादेश हांवें पाळचे म्हाका चड कस जायनात एका निजा देवा मान दिवंक सर्ग बॉम्ब्या बोजा मूर्ती बोजा आनी कसले वायट संगती ह्या संवसारांत आसात आकर्शीत करतात आमकां ज्या ताका पळया ह्या बोलमें इसारिया आनी कोणी स्टार रिडींग करतात आनी कितें हात वाचतात आनी कितें हाणें बराप म्हणटात आनी कोणी अदृश्ट दुरादृश्ट म्हणटात असल्याक हांव केदींच हात घालिना म्हाका देवान दिल्लें देव आपोणें हांव बरें करून सांबाळटां देवाचें नांव हांव कितेंच व्यर्थ काडिना म्हज्या तोंडांत हांव न्हू सोपूत घालचीं उतरां आण घालचीं उतरां हांव केदींच
सांगिना आयतार संत भाग्यवंतपणी हांव सांबाळटा आवय बापायक हांव मान दिता वडिलांक गौरव दिता सुलाभ ना वडिलांक गौरव दिवंक थोडे पटी वडिलां आमकां वडिलांचे थंय आमी कमुणेपण दिसता तांचे थंय कितें तरी अस्कत काय दिसता तरी आमी वडिलांक गौरव दिता कित्याक देवान दिल्लें तें आपोवणें तातूंत कश्ट आसात प्रद्वार करिना व्याभिचार करिना पोसडें पळयना पोसडी उतरां उलयना अनिश्कळपणांत पयस रावता कोणायकी दुखेना जिवेशी मारिना म्हळ्यार कोणाचो द्वेश करिना कोणा लागीं रागार जायना कोणाचो द्वेश करिना मोसर दवरिना सोरिना फोर्साक सांगिना पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करिना पेल्याच्या वस्तूची आशा करिना पगार जिवितांत कितले कस जाल्यार सगळे आमी सोंसता ह्या हप्त्यांत 2 अपुर्बेची फेस्तां आमी केली 14 तारीखेर कुर्साचें जैत आनी काल दुखी सायबिणीचें फेस्त तुमी नियाळ केले न्ही गे दुखी सायबिणीच्यो दुखी कितले आसात 7 दुखी आसात मरियम्याचे 7 दुखी हे नियाळ केल्ल्या वरवीं ह्या मरियम्याचे दुखीचे नोवेन केल्ल्या वरवीं आमकां 7 भासवण्यो आसात मरियमाय स्विडनाच्या सांत ब्रिजिताक दिल्ल्या त्या दर्शनांत मरियमाय त्यो 7 भासवण्यो करता आनी त्या 7 भासवणी भोव अपुर्बेच्यो तांचो प्रमुख 2 हांव तुमकां एक सांगता दुखी सायबिणीचें नोवेनकन दुखी सायबिणीचें दुखी आमच्या काळजांत 2 आमी नियाळ केल्ल्या वरवीं आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान आनी एकवट येताले आनी अकरेचे 7वी बसवणी सगळे बसवणी विशयांत आतां हांव उलयना अकरेची बसवणी ती म्हणटा दुखी सायबिणीचें नोवेन करतल्यांक दुखी सायबिणीचें दुखी काळजांत नियाळ करतल्यांक मोरिमाय ह्या संवसारा जिवितांतले सासणाच्या जिविताक तीस आपोवन व्हरता ह्या संवसाराच्या कश्ट संकश्टांतली ती आमकां निवारता आनी आमच्या मरणांतय मोरिमायच आमकां मुखार मेळटा आनी सासणाच्या जिविताक आपोवन व्हरता देखून दुखी सायबिणीचे 7 दुखी मोगाचे केदाळे आमच्या काळजांत आमी जिवे दवरया आनी मोरिमाय कशे हे 7 दुखी ती सोंसता मोरिमाय पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जाल्ल्यान परमोन्नतची सकत तिका सावळी घाल्ल्यांत मोरिमाय त्या पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्यांतय त्या 7 दुखींक ती फूड करता मरियमायक केवल 7 दुखी मात्र नातल्यो तिचें जिवीतच दुखांचें जे घडये तिणें स्विकार केलें देवपुताची आवय जावंक त्या घडये तावन तिच्या जिविताच्या अकरे पर्यंत तिचें जिवीत एक दुखांचोच सागोर कश्टांचोच एक समधीर जालो तरी मरियमाय सगळें स्विकार करता की त्या पवित्र आत्म्याच्या त्या सावळे काल पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी ती बदली पयली मरियमायची दूख आमी नियाळ करची जावन आसा सिमियांवचो प्रवाद सिमियांव प्रवादी जेजू बाळकाक मरियमाय देवाळा काडटा आसतना आपल्या हातांत घेता आनी तो म्हणटा हे हो बाळ विरोधपणाचो एक संकेत जातलो सोबारांच्या उदरगतेक आनी पाडावाक तो कारण जातलो सोबाराच्या अंतस्करणाचे घुट तो उगडापें करतलो आनी दूख एक तालवारी परी तुजे काळीज पापसितली आन बडव्या गाब्रियलान मरियमायक कितें म्हणलें जावन आसा महोन्नतची सकत तुका सावळी घालतली तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली दाविदाचें सिंहासन तो महान जातलो आनी ताका महोन्नत असो पूत म्हणटले राया दाविदाचें सिंहासन ताका दितले जाकोबाच्या संततीचेर म्हणजे 12 कुळयांचेर तो राजवटके चलयतलो आनी 5वी बसवणी जावन आसा त्या राजवटकेक अंत आसना 5 बसवण्यो
तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रस्तूत जातली. तो महोन्नत जातलो आनी ताका महोन्नताचो पूत म्हूण आपयतले. आनी तिसरें जावन आसा दाविदाच्या सिंहासनाचेर तो बसतलो. जाकोबाच्या संततीचेर म्हणजे 12 कुळयांचेर तो राजवडकी चलयतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसना. मरियमायेन तिच्या दोळ्यांनी पळयली ती एक मात बसवणी जारी जावची. कितें ती गर्भेस जाली आनी एका पुताक ती प्रस्तूत जाली. पूण तिच्या जिवितांत कोणेंय तिका सांगोना तिजो पूत महान म्हणून, तिजो पूत महोन्नताचो पूत म्हणून. ताच्या बदलाक तिणें आयकलें ताका बेलझेबूल लागला, तो साबाताचो कायदो म्हणूंक लागता, तो देवनंद उलयता. तिच्या दोळ्या मुखार तिणें पळयलें तिच्या पुताक मरणाचें फर्माण जालें. 12 दी खुरीस व्हांवून तो कलवार पर्वत चडटा, ताका विणगो करतात, 3 खिळ्यांचेर ताका उंकळयतात आनी 11 सण हाक बोब मारून तो प्राण करता. आनी ताची निर्जीव कूड तिच्या हुस्क्यात दिता आसतना ती पळयता सगळ्या कुडीचेर थंयसर जरबांदाचे मार, माथ्यार कांट्याचे ते घाई आनी भाल्यान ताजें कडवळ चैत पापसालें. एक थेंब रगत ताच्या कुडीन नातलें. आनी त्या कुडीक मरी माय समाधेंत सेपल्क्रांत दवर न्हू. भायर येता आसतना ती निराश जायना, ती देस्पर जायना, सीदा वयल्या माळयेक वता. तिका आमी म्हणटा आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल. कार्मेल गुड्याची पयली मरी माय, कार्मेल सायबीन. आध्यात्मीक शिखराक ती चडली. ती तिच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन ती पळयना, ती आत्म्याच्या दिश्टीन ती पळयता. कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र 5 7 वर्स सांग पावल म्हणटा आमी दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही, भावार्था वरवीं आमी जियेता. वी लिव नॉट बाय सायट बट बाय फेथ. मरी माय तिच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयना. देवाक असाध्य जालें कितेंच ना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 पहिला अवसर 30 आनी 7 वळ. आनी ह्या उतरांक मरियमायन खालती मान घाल्ली 30 आनी 8 वळीर. आपले सम्याची साखर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आपूण सम्याची साखर न्हय, देवाच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देवाक असाद जालें कितेंच ना. म्हजो पूत कुर्सार मेलो, ताजे निर्जीव खूड म्हज्या हातांत आसा, ताका हांव सेपल्क्रांत दवरतां. जर तर देवान बसयला तो महान जातलो, महोन्नताचो पूत म्हणून सगळो संवसार वळखतलो. दाविदाच्या सिंहासनाचेर तो राजवडकी चलयतलो. जाकोबाच्या संततीचेर 12 कुळयांचेर 12 आपोस्तलांचेर तो अधिकार चलयतलो. ताच्या राजवडकेक अंत आसना. मरी माय फात्येली. देखून मोगाचें न्हू, मरिये मायेची दुखी सायबीणचें नव्यान करता आसतना मोगाचें न्हू आमकां शांती समाधान मेळटा. कित्याक ह्या संवसारांत कितले दुखी आमकां आसात. ह्या दिसांनी कितलेशे जाणांनी मोगाच्या मनशांक होकडायलां. ह्या दिसांनी ल्हान ल्हान भुरगीं सयत मरतात, तरणाटी मरतात. कोरोना वायरस, कॅन्सर आनी कसले एक्सिडेंटां. आनी थोडीं जाणांची भुरगीं आडवाट्यान वतात आनी आडवाट्यान वचून थोडे फावटी जीव घात केलो की कितें एक्सिडेंट जालें गोतूना. तरणाटें चली ह्या दिसांनी विटला लागीं एका तळ्याक वचून ती मेल्या. ती निसरून पडली म्हणटा ती धाकटें जावन आसून. तरणाटी स्त्री कशें निसरून पडची, जीव घात केलो की कोणें लकाड काडलें की आमी नेणा. कितलेशे जाण तरणाटी जीव घात करतात. कितलीं जाणां तरणाटी भावाड सोडून घर सोडून वेतात. काजार जावंक आयकनात कितलीं जाणां तरणाटी. कितले जाणांचे काजारां तुडतात. असलें सगळें जाता आसतना मोगाचें न्हू देवान जर तर म्हाका तुका बसयलां तें स्विकार करूंक कितलें कश्ट. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय. जो हांव सुवांजेली 11 वर्सोर 40 बोळ. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतलोय. पूण तुज्या दोळ्यांक दिसता जायत्यो संगती. म्हजो पूत बरो जातलो की फादर, म्हजी धूव बरी जातली की, म्हज्या पुताक काजार जातलें की, म्हज्या धुवेक काजार जातलें की, ह्या भुरगीं कुटुंबांत पयसरल्यान ती परतून एकवटतलीं की, आमच्या भाव भयणीचो एकवट जातलो की, जाग्या खातीर झूज चलता, कोर्टाक कचेरी नासून आसा आमी, हें सगळें समाज जातलें की. हांगासरच पळयतना आमचे पुण्य क्षेत्राच्या भोंवतणी जायतीं कामां अर्द्यार उरल्यांत ती पंथा पावतलीं की. आमकां आपणें दिल्लो देव विस्वासी तो खंडीत जावन तो सर संगती ताजे येवजणे प्रमाणे पंथा पावयतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया मोरी माय पातयेली मोगाचें न्हू देव भिरांत पवित्र आत्म्याचे अकरेचें देणें देव भिरांत आमच्या जिवितान आमी नेणाव देव कशें पंथा पावयतलो समी जेजू निर्जीव जावन त्या सेपल्क्रांत न्हिदता पूण देव ताका जिवंत उठयतलो मोरी माय पातयेली आमी जें कितें मागता बोपय सक्रामेंता मुखार खंडीत जावन आमकां मेळटलें दुखी सायबीण मोगाचें आमकां भासयता आनी तिची पळय इमाज मुखार आसा आमच्या जिवितांत सगळें समज जातलें आमचें कुटुंब एक आशिर्वादाचें बेसांवाचें कुटुंब जातलें तुजें काजारी जिवीत या तुजें वैयक्तीक जिवीत जावंक पुरो विदूर जावन या प्रायवंत जावन तुजें जिवीत नंदन जातलें मरियम आहे थंय तुका देवाची बसवणी आसा दुसरी मरियमेची दूख जावन आसा मरियमेक थंयसर इजिप्ता पलायन करीचें पडलें आपल्या पुताक घेवन इजिप्ता वचचें पडलें देवान तिका बसयलें तुजो पूत सगळ्यांच्या उदरगते खातीर कारण जातालो पूण इजिप्त गुलामपणाचो गुर्तू आनी गुलामपणाक आपल्या पुताक व्हरीचें पडटा आनी थंयसर रावचें पडटा 6 म्हयने 6 वर्सां मरी माय थंयसर वचून रावता कित्याक तिजे ती आसली देव भक्त आनी बडवो घबरियल पयले पटी मरियमाये कडेन उलयता दुसरे पटी तिजे लागीं उलयना कोणा लागीं उलयता सांजूचे लागीं उलयता आनी ती स्विकार करता म्हाका आमच्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना हर एक पटीन देव तुज्या लागींच उलयना देव तुज्या घोवा मुखार उलयता तूं म्हणो पुरो म्हजो घोव पियेता ताज्या गाल्या काय कशें देव थोडे पटी उलयता आसतना तुजो बेबद्या घोवा मुखार उलोवंक बरो थोडे पटी तुज्या भुरग्यां मुखार उलोवंक बरो थोडे पटी तुज्या बायल्या मुखार उलोवंक बरो आनी थोडे पटी आमच्या शेजाराचे हिंदुआ मुखार मुस्लिमां मुखार तो उलोवंक बरो एकल्यान म्हाका म्हळें फादर हांव म्हज्या जिवितांत जायते वायट वाटेन आसलो एका हिंदू भावान म्हाका म्हळें वच तूं त्या सालोरेसाची इगर्जी पुण्यक्षेत्रांत तुजें जिवीत बरें जातलें त्या दिसा हांव आयलो एका हिंदुवान म्हजो भावार्थ जागयलो म्हाका जेन्ना देवाचें उतर कोणा मुखार येतलें म्हण आमी नेणाव आमी तें स्विकार करचें मरियमायन तें स्विकार केलें देव भक्ती पवित्र आत्म्याचें वर्तें देणें देव भक्त तिसरें देणें जावन आसा गिन्यान मरियमेक हें गिन्यान मेळ्ळें जेन्ना ती जेजूक सोदूंक पडली जेजू नातल्या वेळार जेजू चुकोन गेल्ल्या वेळार देवाळान कितलें तिणें सोदलें जावंक पुरो त्या काळार मोबायल नासलें टेलिफोन करूंक साध्य नासलें कारां नासलीं बसां नासलीं बायकार बेगी बेगी वचून सोदूंक जायनासलें लावड स्पिकरी नासले हांगासर जात्रो जाल्ल्या वेळार पुण्यक्षेत्राच्या फेस्ता वेळार जायते लोक कुडसात आसतना एक कोणी चुकोन गेल्यार भारीच कश्ट सोदून काडूं पूण हांगासर लावड स्पिकरार बॉम्ब मारयेत अमक्या जाग्याक ये हांगासर तुजी आवय राखता बापूय राखता म्हणून त्या वेळार कांय बॉम्ब मारूंक नासली मरियमेन 2-3 दीस सोदलें तिच्या पती सांगता जुजे सांगता अकरेक जेजू मेळ्ळो शास्त्रां सांगता फारिझेवां सांगता जाणाऱ्या सांगता तर्क करचें संवसारीक संगतींनी राजकीय विशयांनी संवसारांत जाल्ल्या दुसऱ्या गणिता विशयांनी भगार पवित्र पुस्तका विशयांत आनी जेजू बाळकान मरियमायक म्हळें म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसा जैनिंगी मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत देवाच्या घरांत आमी आसा जई पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तक नियाळ करून देखून ह्या दिसांनी आमकां लॉकडावन म्हळ्यार मोगाचें न्हू देवाच्या घरांत देवाच्या एकवटांत रावच्या कसलेंच लॉकडावन ना सांता भक्तांची जिणी वाचूंक आमकां एक अवकाश पवित्र पुस्तक येदोळ वाचूं ना जाल्यार वाचूंक घे तुका अवकाश कोणतासो तेर तुज्या जिवितांत जायत्या दिसांनी करूं ना जाल्यार तो एक अवकाश कितलो तूं देवाक लागीं सरताय तितलो तूं तुज्या जिवितांत देंवसाराक सैतानाक तूं पयस करताय कितलें तूं देवाक थावन पयस सरताय तितलें देंवसार सैतान तुका वेडो घाल तुका पातकाक तुज्या नासाक तुज्या शास्नीक ख्यास्तीक तुका लागीं करता गिन्यान मोगाचें न्हू आमकां वर्त्या गरजेचें मरियमायची चवथी दूख जेजू खुरीस व्हांवन वयता आसतना मरियमाय ताची भेट करता आनी थंयसर मरियमायेक पवित्र आत्म्याचें देणें मेळिल्लें जावन आसा धैर्य फॉर्टिट्यूड सकट सांगा धैर्य जोरान सांगा धैर्य कसलें धैर्य तें संवसारी धैर्य न्ही म्हजे कडेन मसल्स आसात हांव बळवंत आसा सत्यवंत आसा पयशे आसात आस्पदीक आसा व्हडलें घर आसा म्हजे कडेन शिकप आसा म्हजे कडेन भांगर आसा म्हणलें धैर्य न्ही धैर्य पवित्र आत्म्याचें धैर्य देवा बापाची हांव धैर्य देवान म्हाका विंचलां
धैर्य देवाच्या आपोणे म्हाका आसा. धैर्य एक दीस सरकार देवा सवें आंज बडव्या सवें सांता भक्तां सवें सर्गींच्या दळबारा सवें ससनाक हांव जियेतलो म्हणलें धैर्य. देखून मरी माय धैर्यान त्या जेजूच्या कुर्साच्या पैनाक लागीं सरता. जेजू सांगा तस ती चलता कलवार पर्वत पर्यंत आनी थंयसर कलवार पर्वताचेर जेजू खेळायता आसतना मरी माय धैर्यान साहस सोडवणदार जाता. शी बिकम्स ए को रिडीमा. तुज्या आई कुटुंबाच्या तुज्या भुरग्यांच्या सालवासा खातीर तुवें जिवितांत सोंसी जाय आसलें कस सोंसी जायी दुबळीकाय. थोडे फावटी पयशांचो तातवार, थोडे फावटी गोवाचें बेबदेपण, या थोडे फावटी बायलेचेर निर्लक्षा, ह्या कुटुंबांत येवचे थोडे फावटी व्हड कश्ट संकश्ट तुवें सोंसी जायी धैर्यान. पवित्र आत्म्याक आपय तुज्या जिवितांत. आनी मरी माय थंय कुर्सा म्हळ्यार उबें रावता आसतना जेजू कुर्सार मरता आसतना मरी मायेची 5वी दूख मरी माय सुस्ता. पवित्र आत्म्याचें तें 5वें देणें जावन आसा. बूध कावन्सेल आमी म्हणटा. आमी सडावदान म्हणटा म्हाका कावन्सिलींग जायचें म्हणून. वेगी तुमी म्हणटात फादर म्हाका कावन्सिलींग जायचें. तुमकां वेळ आसा की फादर म्हण कितले जाणां फोन करतात. म्हाका वेळ आसा थोडे फावटी. म्हाका जेन्ना तुमकां केदाळे लाभचें कावन्सिलींग जेजूच्या कुर्सा मुळांत. मरी माय जेजूच्या कुर्सा मुळी उबी रावली. जेजूची ती 7 उतरां ती आयकली आनी पवित्र आत्म्या थंय मोगाच्यान तें कावन्सिलींग मरी मायक मेळ्ळें. आमकांय मेळटा मोगाच्यान. जेजूची 7 उतरां. पयलें उतरां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तें नेणां. मोगाच्यान आमी आमच्या जिवितांत हेरांनी दुखयल्ल्या वेळार हेरांचें जिवीत सारकें नातल्या वेळार मोगाच्यान आमी दुरसोवच्या बदलाक आमी टिका करच्या बदलाक आमी तांकां म्हणजे बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण तें नेणां. हांव जाणा तुमकां कुटुंबा जिवितांत कितलें दुखयता थोडे फावटी. तुजेच घोव, तुजी बायल, तुजीच भुरगीं, तुजीच आवय बापूय, तुजीच वडिलां, तुजीच इश्टिण्यो. आनी तेन्ना जर तर तूं सोम्या जेजू थंय ही उतरां म्हणटाय बापा तांकां बक्षी तूं तीं कितें करतात म्हण तूं नेणां. तूं आध्यात्मीक थरान सर्गींच्या जिविता लागीं सरताय. सर्ग आपणायताय मोगाच्यान. कित्याक ह्या संवसार जिवीत मोगाच्यान शाश्वत न्ही. पूण जर तर तुज्या जिवितांत राग, मोसोर, हगें, जिद्द, फारीकपणाचें बगणां करून काण घेताय तुका फ्री मेळटा. खंयच्याय अंगडी गेल्यार टेक 1 and take 1 फ्री म्हणून आसता न्ही. तशें जर तर तुवें ना बोगसाणी आनी फारीकपण तुज्या काळजांत दवरून काण घेशी जाल्यार तुका तकली बडाबड, मानसीक पिडा, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, फायब्रॉयड्स, मासीक स्रावाचे समस्ये, पेंकट दूख, पेंकटा दूख, युरीक एसीड, आर्थरायटीस सगळें तुका फ्री मेळटा. ताच्या बदलाक तूं बक्षी जेजून बक्षिलें मात न्ही. ताच्या उजव्या कुशीच्या स्वराक 11च्या घडी येतालें म्हळें तूं आजच म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलो, सरकार आसतलें. त्या स्वरान 11चे घडये म्हळें सोम्या तुज्या राजान म्हजो उडा आसतो. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कितलीं पातकां आसूं दी आमी जर तर सोम्या म्हणटा सोम्या म्हजी काकूत कर तक्षण तुजें पातक बगसता. देखून मोगाच्यान चिंती नाका तुजें पातक बगसना. देखून मोगाच्यान कुमसारांत आमचें पातक सांगूंक आमी लजेवचें नाका. आनी आमी पातय येवया. जर तर सोम्याक म्हजें पातक हांवें सांगलें तो बक्षितास तो बगसूंकच ह्या संवसारांत आयिल्लो. हें कावन्सिलींग म्हाका जाय. म्हणजे कितलीं पातकां रक्ता बरीं तांबडीं आसल्यार सोमी जेजू धवा बरीं हिमा बरीं धवीं करतलो. पूण म्हज्या जिवितांत कितें करीत 3रें उतर सोम्या जेजून कुर्सार्थान उलयलें उतर जुवांक म्हळें घे ही तुजी आवय. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा त्याच घडये जुवांवन मरियमायेक आपणाच्या घरा घेत. जुवांव इंच घरा व्हरता मरियमायेक. कंडी जावन मरियमायेच्या उस्क्या तकली दवरून तोय रडलो, मरियमाय रडली. कंडी जावन 2-3 दीस ती रडली. जुवांव थंय कसली बदलावण आयली पळया. जुवांव एक पळयत पुस्तकांत आमकां एक बरो मनीस मोगाळी मनीस म्हूण दिसल्यार मोगाच्यान ताचें थंय गर्व अहंकारय आसलो. सामारेच्या लोकांनी जेजूक तिरस्कार केल्ल्या वेळार जुवांवन कितें म्हणलें जावन आसा सोमी आमी मागया सरकारान उजो येवं दी आनी सगळे सामारेचे सगळे हळ्ळ्यो कितें जावं दी भस्म जावन वचों दी. पूण जेजून ताका बेश्टायिल्ल्यान जावन आसा. आनी ताणें आनी जाकोबान विचारलें जावन आसा सोम्या तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक आमकां पदवी दी. म्हळ्यार तांचे थंय स्वार्थ आसलो. पयशे जायचे, पदवी जायचे आनी संवसारी संगती जायचे. पूण मोगाचें न्हू त्या पुनर्जिवानपणाच्या आयताराच्या दिसा पेद्रू सांगता तो सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवानपणाचें दर्शन घेवंक धांवता आसतना तो कितें करता फोंडा लागीं पयलीं पावलो जाल्यार तो उबे रावलो. पेद्रूक बुतेर धाडलें ताणें. म्हणजे तो खालतो जालो
आनी आपोस्तलां पैकी लांब आवक 100 आनी 10 या 100 आनी 20 वर्सां वाचल्लो व्यक्ती जावन आसा जुवांव. कित्याक मरियमायेक ताणें घरा व्हेलें. मोगाचें न्हू, आमच्या एक कुटुंबांत मरियमायेचें भक्तीपण कोंतासो तेर्स आसो दी. आनी तुमच्या भुरग्यां पैकी तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पैकी कोण पळय कोंतासो तेर्स खर्च उणें करतात पळयात तीं सोकास बावडटात आनी पयस वचोन आसात. उडास तोरा आमच्या कुटुंबांत कोण पळय धांवन गेल्यांत मुस्लिमां सांगता, हिंदूआं सांगता, आनी कोणा सांगता, सांगनासतना काजू जायनासतना रावल्यांत. पळया, जस्ट ऑब्जर्व करा. कोंतासो तेर्स ना. मरी तेर्स ना. मरियमाय तावन पयस केल्ली मोगाचें न्हू, देंवसराच्या हातान सांपडटात. मरियमायेक आमी घरा व्हरया. आनी जेजूचें उतर थंयसर, म्हाका तान लागल्या. जेजूक तान लागली मोगाचें. सगळ्या संवसारान हर एकल्यान बाचाव जायचें म्हणून. आमकां म्हाका तुका आसा जें तान म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान बाचाव जायचें म्हणून तें जावन आसा मोगाचें न्हू देवापणें. म्हजें साल्वासांव आनी म्हज्या कुटुंबाच्या हर एकल्याचें साल्वासांव. हेरांच्या साल्वासांव खातीर जीव दिवंक तयार जायचीं. आज मोगाचें आमी सांत कॉर्नेलियस आनी सांत सिप्रियनाचें फेस्त करता. हे दोगी मार्तेर मरतात. आमचो सांत लॉरेन्स मार्तेर मेल्ल्या त्याच वर्सांनी 250 आनी 3 इसवेंत आनी 250 आनी 8 इसवेंत. हेरांनी बाचाव जावच्या खातीर जीव दिता. सांत लॉरेन्स, सांत कॉर्नेलियस आनी सांत सिप्रियन आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या बाचावे खातीर, मरियमायेन मोगाचें मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर आपलें जिवीत, आपलें अहंकारपण तिणें भेटोवन दिलें. आमी मोगाचें भेटोवन दिवचें. समी जेजू कुर्सार सयत म्हणटा, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. किर्तन 20 आनी 2 तें. कुर्सार कश्टांच्या वेळार सयत किर्तनां सांगता. मोगाचें आमच्या कश्टांच्या वेळार सयत आमचे मागणे आमी रावोवचें नाका. आमचो तेर्स आमी रावोवचो नाका. आनी समी जेजू सर्गींच्या बापा मुखार तो म्हणटा, सर संपदलें. कितें संपदलें? म्हज्या सगळ्या मनशा कुळाच्या साल्वासां खातीर कितें सगळें हांवें सोंसचें आसा की सगळें हांवें सोंसलें, देखून हांवें जैत जोडलें, संपदलें. आनी उपरांत जेजू ते 7वी उतरां म्हणटा, तुज्या हातान म्हजो आत्मा हांव भेटोवन दिता. मोगाचें न्हू, आमी ह्या संवसारान देवान दिल्लें मिसांव जारी करीत म्हज्या कुटुंबा खातीर. खंयच्या लोकां सांगात हांव वावुरतां, तांच्या खातीर कितें हांवें करूंक आसा, तांच्या साल्वासां खातीर मोगाचें हांवें करी जाय. आनी उपरांत म्हजो आत्मो देवाच्या हातान म्हाका समर्पण दी जाय. खंयच्याय मनशाच्या हातांत हांवें समर्पण दिवचें न्ही. ही बुधबाळ, हें कावन्सिलींग कुर्सा मुळान मोगाचें आमकां मेळटा. मरियमाये ती पवित्र आत्म्याचें वर्तें देणें आनी एक उगडापें जावन आसा. समजणी, अंडरस्टँडींग. मरियमाय निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार दवरता आसतना, जेजूची निर्जीव कूड तिच्या हुस्क्यार दवरता आसतना तिका आसलें तें अंडरस्टँडींग. जेजूक हे सगळें ताका ताणें बगीचय पडलें. पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या खातीर आमच्या जिवितांत जे कितें कश्ट आमी सोंसता मोगाचें ताच्या मुखांतर आमकां साल्वासांव आसा. ते कश्ट आमी तिरस्कार केल्ल्या वरवीं मोगाचें आमकां साल्वासांव ना. आनी मरियमायेक मेळ्ळें अदीक वर्तें देणें तें जाणवाय. सेपुल्क्रांत जेजूची निर्जीव कूड दवरता आसतना ती जाणवायेन भरली. वयल्या माळयेर वचून मागण्यांत ती रावली. मोगाचें न्हू, देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत, देवान दिवचें वर्तें देणें, देव आपोवणें, तर आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करया. मरियमायेक दुखी सायबीणेक आमच्या काळजांत आमी जागो दिवया. आनी आमी मरियमायेच्या खातावेन काळजांतय मोगाचें एक जावया. मरियमायेच्या खातावेन काळजांतय मरियमाय जेजूच्या काळजांत जियेली. जेजूच्या भोवपवित्र काळजांतय आमी जियेवया. आनी अशें मोगाचें न्हू, आमचें जिवीत खरेंच देवाक महिमा दिवचें तसलें जिवीत जावन आमी बदलून घेवया. सगळीं आमी दोळे धांपून आमी मागया. समयाक आमी स्वागत करया. जिसुये म्हज्या काळजां, जिसुये म्हज्या आत्म्यां, जिसुये म्हज्या मनां, जिसुये म्हज्या जिवितां, जिसुये म्हज्या काळजां, जिसुये म्हज्या आत्म्यां, जिसुये म्हज्या मनां, जिसुये म्हज्या जिवितां. काळजादार उगडून सोम्यारा कोण आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून
सोम्या राखोनासा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता जिसुये म्हज्या चिंतना जिसुये म्हज्या सोबता जिसुये म्हज्या करणे जिसुये म्हज्या जिणे जिसुये म्हज्या चिंतना म्हज्या शब्दान जिसुये म्हज्या सोबता जिसुये म्हज्या करणे म्हज्या जिणये जिसुये म्हज्या जिणे कणजा दारू उगडून सोम्या राखोनासा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता कळसा धार उगडून सोम्या राखोनासा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता मोगाच्यान आमी दोळे धांपया आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उडास करिया हरी एकल्यांचो आमी उडास करिया तांकां आमच्या काळजांत आमी आपण हाडया कोणाय लागीं कसलो सुमान आसता पासल्यार मोगाच्यान आमी तांकां बक्षया बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हण ते जाणा हरी एकल्यांक आमी बक्षी हरी एकल्यांक आमी सर्गींचे राज बसोवया पळय म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यान हरी एकल्यांनी बाच्या विजडीचे मरण पावले आमच्या पुर्वजांचो आमी उडास करिया बुलगत्रीन दासाचो ते आत्म्या आमच्या बादशावी खातीर आमी काळजांत आमी मागया समी आमच्या पुर्वजां बागी कोणूच बुलगत्रीन दासोतर तांच्या आत्म्याच्या सलवासा खातीर हांव त्याग सॅक्रिफायस कर मागता बाबा समी हाजें अमोलीक रक्तान तांकां धुवन नितळ कर आनी सर्गींचे राज भाव कर जिवंत आसात म्हज्या कुटुंबाच्या सांदे हरी एकल्यांक बचाव कर कोणाचो आत्मो नाश जावंक दिनाका समी हाजें आमच्या कुटुंबांत हांव तुका स्वागत करता आमच्या कुटुंबाच्या सांदे गांवांत परगांवांत खंय सर आसल्यार समी जेजू तुझे आशिर्वाद तुझ्या बेसांव आसूं सालो रे सा तांचे बसत विनंती कर मरियम गाडी मागीर दुखी सायबिणी आमच्या जिविताचे दुखी सोसूंक आमकां करपाक माये आमच्या सांगाता राव वर्ते आमचे दूख थोडे पटी सोसूंक जायना माये म्हणजे कुटुंबाची विधी एक आपोवणे म्हणून स्वीकार करूंक अशें तुवें स्वीकार केलें भाग्यवंत करून घेतलें तुजें कुटुंब आमचें कुटुंब ही भाग्यवंत करून घेवंक वर्तो त्याग सॅक्रिफायस करूंक मरियम म्हाका मागून हाड देवाची ससाय जेजू हे म्हज्या कश्टांत म्हज्या दुखांत जिसुये म्हज्या कश्टांत जिसुये म्हज्या दुखांत जिसुये म्हज्या पिडे शिडे जिसुये म्हज्या संकश्टांत जेजू ये म्हज्या कश्टांत जिसुये म्हज्या कश्टांत म्हज्या दुखांत जिसुये म्हज्या दुखांत म्हज्या पिडे शिडे जिसुये म्हज्या पिडे शिडे जेजू ये म्हज्या संकश्टांत जिसुये म्हज्या संकश्टांत कळजा दारू उगडून सोम्या राखोन आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता कळजा दारू उगडून सोम्या राखोन आसा तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता तुजे थंयची येता तुजे थंयची येता हालेलुया 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 Hallelujah, God, you're so glad that Jesus, hallelujah. God, Papa, pavitra atmiya naam Jesus. Wonderful Jesus, ye mucha causa, ye mucha amarante, ye mucha जीवितांतरी Jesus, ye mucha causa, mucha cintante, mucha tormento, mucha kashta, sankoshta. Hallelujah, 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 hallelujah. Pavitra
पैशांचो तात्वार, खाणा जेवणाचो तात्वार, भुरग्यांच्या फुडाराचो तात्वार, साहित्य कष्टाचो सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. नाईन गांवाक सुमी जेजू वेता आसतना थंयसर नाईन गांवची विधव स्त्री दुखां गळोन आसली तिजे एकल्याच पुता खातीर. तिचो एकलोच पूत मरण पावलो. पयल्याच ती एक विधव स्त्री तिचो घोव मरण पावलो. कितलें दूख ती सोसून आसली. स्वामी जेजू मात्र तिका समजता आनी तो म्हणटा रडा नाका बाये, रडा नाका. आनी मेल्ल्या तिच्या पुताची कूड आपूण जेजू ताका जीव करता आनी त्या विधव स्त्रियेचीं दुखां पुसता. स्वामी जेजू तुजी दुखां पुसून काडूंक आशेता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी. पोपोई सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल आनी जेजूक तुजी दुखां आसा. ह्या दोळे धांपून रडोन स्वामी मुखार तुजी दुख आसा. कितले कश्ट आनी संकश्ट सोसून आसा. हांगासर एक भयण रडोन आसा. तिच्या पुताचें काजर वेळार जायची. पूत काजर जाता की ना म्हणली भिरांत कावचणी आसा. आनी थोडी जाणां हांगासर रडोन आसा. तिच्या दुवांची काजर जाता की ना म्हण सैरीक जायना. दूख काजर जावंक आयकना. पयलें मोग केल्ल्यान सोडलां ताका. आतां कितें जातलें म्हण आवय बापूय रडोन आसा. स्वामी जेजू म्हणटा रडा नाका भावा, रडा नाका, रडा नाका भयणी. तुज्या पुताचें काजर जातलें, तुज्या धुवेचें काजर जातलें. वेळार सैरीक जातली. तुज्या पुताची मोत उज वाडटली. तुज्या धुवेकी हांव वायटांतले पातकांतले भायर काडटलो. जेजू बुजयता. सबार जाणां पयशांचो तात्वार, खाणा जेवणाचो तात्वार. घर बांदूंक धरलेलें अर्द्यार उरलां. बिझनेस अर्द्यार उरलां. भायल्या परगांतान गांवाक येयल्यान आतां फाटीं वचूंक जाता की ना म्हणलें ती भिरांत. बिझनेस अर्द्यार उरलां. जायते पयशे येवचे आसा ते येवनात. सांबाळ मेळचो आसलो अर्धय सांबाळ मेळोना. आणखी जायतो सांबाळ मेळचो आसा दिता की ना धनी म्हणली भिरांत. सोसूंक जायनातली दूख हांगासर थोडी जाणां आसा. तांकां किळे जाल्यात पांयांत. हाताक सयत हातांत थंय हांगासर किळे जाल्यात ते तपतात. विशेश दूख दितात. खातीचे समस्या आसात. कोणाकी विशेश खातीचे समस्या. खोरोज आसा. जाल्ले गाय गोण जायनात. फायब्रॉइडाचे समस्या. म्हयन्याचो गर्भस्त्राव सारको जायना. भुरग्यांचे देणे जायचे आसले, भुरगे जायचे म्हण आशेतात. पूण डाक्टर म्हणटा फायब्रॉइड्स आसात, फायब्रॉइड्स काडीचे. आपाय आसा गर्भाक. भुरग्याचे देणे जातले की ना म्हणली खंत त्या भयणीक आनी ताच्या आवय बापायक आनी कुटुंबाच्या घोवाक आनी घोवा गेल्या कुटुंबाच्या. जेजूक आसा जाल्यार कितेंच ना म्हज्या भावा भयणी माग तूं काळजांत. तुजें बिझनेस नव्यान आसा करता सर्वीस पळय. दितीनी बुकान 20 आनी 8 वर्सांत 12 वडील समयान बसयला. हांव सर्ग उक्तकान तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तूं वाडतलोय आनी चडतलोय. तूं एक मस्तक जातलोय. थोड्यांक वायट संवयो सोडूंक जायना. तो पियेवणें, तो सोरो, ते ड्रग्स, ह्या तेका पोर्नोग्राफी बसतें पळोवनची ती वायट संवय. आपणा इतल्या वायट करणी करची संवय. ते एक संबंध फोनार मोबायलाचेर स्त्रियां सांगता, दादल्यां सांगता. नाका जाल्ली चिंतना. आजच देव तुका कृपा दिता. तुजे काळीज देवाक समर्पण दी. जेजू तुजेर दीस घाल आसा. बोबोय सक्रामेंताक पळय. जेजू खरोच हजर आसा. तुजेर मोगाची दीस घाल आसा. म्हज्या पुत हा म्हजे दुवे. म्हज्या पुत हा म्हजे दुवे. फाथक रड आनी जिणी बदल. शुभ वर्तमान सतमान. आज जर तर देवाचो ताळो तूं आयकताय. तुजें काळीज धरून करी नाका. तुजें काळीज धरून करी नाका. आजच देवाचे आशिर्वाद तूं अनुभव करतलोय. हांगासर तेका जाणां मागोन आसा. विशेष पाठीची दूख आसा. स्वामी जेजू पाठीच्या दुखींतली तुका गूण करना आसा. आनी कोणाकी एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आसा. जेजू गूण करना आसा. कोणी मागोन आसा. किडनी फेलियर जाल्ल्या पिडेस्ता खातीर तुकाच ती पिडा आसा. ह्या हेरां खातीर मागोन आसा. तुजें मागणें देव आयकता. पेंटाची दूख आसा कोणाकी. पेंटाची दुखींतली तुका गूण करता. धंपराकाटी अस्क जाल्यार जेजू गूण करता. बरें करता तुका. भुजांची दूख आसा. स्पॉन्डिलायटीस. मानसीक पिडा आसा. तुका रातीक न्हीद पडना. ह्या हात खेदाळे हात धुताय. धुवन हात दाट जाल्यात. विद्रूप जाल्यात तुजे हात. ह्या ओसीडी तावन ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर तावन ओसीडी तावन देव गूण करना आसा. बरें करना आसा. 5 जाणां या 7 जाणां. आनी कोणाकी पोटांत अल्सर जाल्यात. लिवर फेलियर जाला. जेजू गूण करता. जे कितें तूं मागोन आसा जेजू तुका दिवन आसा. तूं पातये जेजू तुका आपयता. मोगान तुका पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता. पिडा तुजी गूण करता. दुखां तुजी पुसता. आनी तुका नव्यान आसा करता. आमच्या कांताराच्या बुकांत कांतार नंबर 74 ऑन पेज नंबर 23, पेज नंबर
70 पेज नंबर 22 कतर नंबर 70 जीसस Jesu maka peita मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता पातकां म्हजी भोगशिता वय जेजू तुका आपयता Jesu म्हाका पळयता मोगान तुका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां तुजी बक्षिता पातकां म्हजी बक्षिता दोनी हात वयर करून ताका उलो मार जेजू Jesu Jesu जेजू Jesu 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 Call out to him, Jesus, 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 Jesus 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 Avaranu kariri, Yesu, Yesu. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me now once again. Living waters flow on. Jesus, Jesus, Jesus. Sweep away my pain. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Let me live once again. Let me live once again. Jesus, Jesus, Jesus. Yesu, Yesu. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. दिमिगाली मोगाचें नांव बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोडया बेसांव आमी जोड घेवया आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यां खातीर सगळ्या संवसाराक खंयसर आसा तांचो सगळ्यांचो उडास करया हर एकल्यांची गरज आमी उडास करया आनी काळजांत तावन आमी मागया समया आशिर्वाद घाल बेसांव घाल समया बेसांव घाल हरी एक दीस हरी एक घडी तूं म्हजे संगी रावन बेसांव घाल समया म्हजेर बेसांव घाल Besaw घाल somya बेसांव घाल Tum besawngal somya हर एक दीस Har ek dis har ek gade tum muja jivita besawngal tum besawngal somya बेसांव घाल परतून आमी म्हणया besawngal tum besawngal somya besawngal tum besawngal somya Hare dis hare gadi tum muja sangira besawngal tum besawngal somya समया कमी म्हणया राग म्हाका Rak maka tu rak maka somya
सौम्या हरे दिसरे घड़ी तो मुझे संगी रावो रात्मा का सौम्या वाढदा खै म्हण मागे वाढदा खै सौम्या वाढदा खै सौम्या हरे दिसरे घडी तो मोचे संगी रावो वाढदा खै सौम्या गुण कर सम्या गुण कर सौम्या असल्या समेस्त पिढेस्तां गुण कर सौम्या हरे दिसरे घडी तो मुझे संगी रावो कर सौम्या येत्या बोडा Sacramenta Sustanaman koruya Jubilatyaru abotla Novio riti agarya Sermon vecha ostodvishya Bhavantaci Mordivya Sesima pa Kashish puta Ullasani stutisa Podvi mahima sasna sasna ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या नोवेनाच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां आर्गां मिसांव दिता स्टालिन फर्नांडीस मुंबय लिली पिरेरा मुंबय आयरीन कार्डोजा गुंड्याटका सिप्रियन लोबो मोडबेळे वालेरियन रोड्रिगस बेंगलोर क्लिंटन डिसोजा पेर्नाल लॉरेंस डिसोजा नाक्रे लॉरेंस डिसोजा नाक्रे नवीन लॉरेंस फुटाडो बचपे ग्रेसी डिसोजा बेलमन विल्सन लीना फर्नांडीस मुंबई सेलिन फर्नांडीस कल्याणपुर कॉसेस फर्नांडीस बचपे एलिजा रॉड्रिगस मुंबई ग्रेसी फर्नांडीस मुंबई आणि ते सांगपासोत माग्या प्रत्येक सांत लॉरेसाच्या मजतीन देवाक त्या सावन जावन भेटयतात नवीन लॉरेंस फुटाडो बचपे अरुण मायकल डिसोजा मँगलोर सौम्या मँगलोर रेखा मंगलादेवी मँगलोर आश्ली फर्नांडीस मुंबई तांचे ते सांगपासोत माग्या आयच्या
प्रत्येक तरा नोवेनाचे पोशाख जावन आसात. जुलियाना डिसोजा मिलाग्रिस मँगलोर तांच्या इराद्या पासत माग्या. आयच्या नोवेनाचे मुर्दोम शारोल डिसोजा एर्मल, सेरिना डिसोजा एर्मल, क्लिप्टन प्रिया डिक्रूज मुकामार, लवलिया डिसोजा शिरवा, फेर्नांडीस फॅमिली मूडबेळ्ळे, लॉरेन्स डिसोजा नाक्रे हांच्या मुर्दोमाच्या तेसां पासत माग्या. आयच्या उंड्याचे प्रायोजक जावन आसात एडवर्ड डिमेल्लो निट्टे, लॉरेन्स डिसोजा नाक्रे, लुसी लोबो बैदलवाडो, रिचार्ड डिसोजा कुटाम मुंबय, लॉयड शार्लेट पिंटो दुबय हांच्या सर्व इराद्यां पासत तांकां बरेपण मेळच्या पासत माग्या. आमा सोमेस्तांच्या तेसां पासत इराद्यां पासत गरजां पासत भाग्यवंत लॉरेसाक भेटोवच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी माग्या. तुझ्या विधी भोवती आमी आयल्या बापा, संतोषाच्या उमाळ्या. भक्ती नरबेन कार्त्या काळजान मनान, भेटो करगा बलिदान. दिसो आयसो तुवें सांगान दिलो, रसूम तुजी महाकार्या. उबो निकाल सगा दिवसड उणे, तुझ्या मिटे नातल्या मोगा. तुझ्या मिटी भोवती आमी आयल्या बापा, संतोषाच्या उमाळ्या. भक्ती नरबेन कार्त्या काळजान मनान, भेटो करगा बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या न्हू सा लॉरेसाच्या भक्तांनो, ह्या भोव पवित्र जाग्यार पुण्य क्षेत्रांत कोरोना व्हायरस लॉकडावना उपरांत आमकां सांगात येवचे भाग फाव केल्ल्या देवाक आमी काळजांतान अर्घ आनी होगलाप दिवया. आज दोगां महान मार्तिरांचो आमी उडास करता, सेंट कॉर्नेलियस आनी सेंट सिप्रियन. सेंट कॉर्नेलियस 253 इसवेंत मार्तीर मेलो रोमान. तशेंच सेंट सिप्रियन 258 इसवेंत मार्तीर मेलो. सांत लॉरेसी 258 इसवेंतच रोमांत मार्तीर मेल्लो महान साज जावन आसा. ह्या त्या गायींचे आज आमी उडास करता आसतना पवित्र सभे खातीर तांणी केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस पवित्र सभा जावन आसा. देवाचेंच कुटुंब आमकां उगडास हाडटा. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर कितलो त्याग आनी सॅक्रिफीस करूंक आमी व्हडा उमेदीन बरो आसाय. सांत लॉरेस, सांत कॉर्नेलियस, सांत सिप्रियन आमचे पासत विनंती करून दी. आनी दुखी सायबिणीचो विशेष रितीन आमी उडास करता. ह्या दिसांनी दुखी सायबीण आमचे खातीर विनंती करून दी. सोम्याची कृपा आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत वाळोवन दी. आमी हर एकली देवाक मानवनच्या थरान पवित्र भाग्यवंत जिणी जियोंक देव आमकां फोव करून दी. सांगातास ह्या संवसारांत जी कितें अभिवृद्धी, आशिर्वाद, क्रेस्तकाय आनी संवसारी बरी भलायकी आनी देवाची देणी आमकां गरजेची, ही सगळीं जोड घेवच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भोव भक्तीपणी भेटोवया. आमची पातकां, आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया आनी सांगाता देवा कडचें बक्षणे आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पसत भगवंत सदान संकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा सती आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सगळी चाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका विश्वासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागणा सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकला सुता सोमिया देवा देवाची शिये तू संसाराची पाप करताय आमची काकूत तू बापाच्या उच्या कोसा देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेस तशेंच भाग्यवंत कर्नेलियस आनी भाग्यवंत सिप्रियनान दुर्बळ्यांच्या सेवेंत सुवार्ता परगटणेंत विस्वासी रावून आनी रक्षसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावले. तांच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी सदांच वाडय आनी तांच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. साम पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता, तूं ल्हान प्रायसो म्हूण लेकून कोणूच तुजी बेपरवा करिना जावं. तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान विश्वासान आनी नितळ जिणयेन भावार्थ्यांक एक देख जा. हांव येता पर्यंत पवित्र पुस्तक परगट वाचच्यांत प्रसंग करच्यांत आनी शिकोवण दिवच्यांत तुजो वेळ करसी.
मालगड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रवाद उतरां सरी तुका लाभल्या आत्मीक देण्याची अलक्षा करिनाका. ह्या संगतींचो आठव कर आनी तुज्या जिवनांत त्यो कार्यारुपाक हाड. तवळ तुजी प्रगती सोमेस्तांक कळीत जातली. सदांच तिरासाण सांबाळ. तुजेर आनी तुजे शिकवणेचेर सत्रायेन दोळो दवरू. तशें केल्ले वरवीं तुकास आनी तुजी शिकवणू आयकतल्यांक तूं बाचाव करूंक पावतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती. नीतीची आणि सताची कृत्या विश्वासीपणाची ताची विधी नियमा. ससनाच्या ससनाक ताणे ती ठरयल्या सता नीती प्रमाणे ती मांडून हाडल्या. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती. सर्वेस्परान आपले परचे सुडका दिल्या. आपले करार ससनाक ताणे थीर केला. पवित्र आणि भयंकर ताचे नाव. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती. सर्वेस्पराची भेंबिरां जणवा येसो आराम. ही भेंबिरां दंजी येता ती सर्वशाणी ताची स्तुती बाळथा सर्वाय काळी. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती. Alleluia, 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 Alleluia. येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्टातेल्यानो आणि वजन ववयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सालोका प्रमाणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया फारिजेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिजेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत खोटी जिणी जियेतली एक स्त्री आसली. जेजू फारिजेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयांसरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केंसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवणें दिल्ल्या फारिजेवान आपणायतल्याक म्हळें, हो मनीस निजाकी एक प्रवादी जावन आसलो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीण म्हण तो जाणा आसतो. तेदवान जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मुंदरसून म्हणालो, दूड रीण दितल्या एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये. ताका देवें आसलें. रीण फारीक करून तांकां दोगांयकी तांक नातल्या वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमावन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमावंक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू, हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरलेल्या घडयेतावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिजीं पातकां तीं तिका भोगसल्यान तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगूच हाका साक्ष. जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोच मोग करता. उपरांत जेजू त्या स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका भोगसालीं. ताच्या सांगाता जेवणार बसलेले आपणायतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बक्षितलो हो मनीस कोण जायत. पूण जेजून त्या स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें, समाधानेन वच. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. तूं ल्हान प्रायसो म्हूण लेखून कोणूच तुजी बेफारवा करिना जावं. तूं तरणाटो वा सोबीत वा आकर्शीत म्हूण लेखून कोणूच तुजी बेफारवा करिना जावं. सोमयाचो आमी पाटलाव करता आसतना आमची ल्हान प्राय वा तरणाटी प्राय, आमची सोबाय वा आमचें आकर्शण, आमची ग्रेस्तकाय या आमचे संवसारी कितेंय व्हडपण आमच्या क्रिस्ती आदर्श जिविताक अडखळ जावं नजो. देखून सांत पावल तिमोथीक थोडे इशारे दिता. तिमोथी ल्हान प्रायसो जावन आसलो, तरणाटो जावन आसलो, सोबीत आसलो, आकर्शीक जावन आसलो आनी ताचे थंय जायतीं देणी आसली, लॉट्स ऑफ टॅलंट्स. हाका सांत पावल थोडे बरे इशारे दिता. आनी हे आमकांय आमच्या जिवितांत आड वाटेन वचनासतना खरेपणी आदर्श क्रिस्तांव जिवीत जियोंक आमकां कुरपा दितात. ताणें दिल्ले 7 इशारे हे जावन आसात. पयलें तो म्हणटा, आदर्श रितीन तुजें तरणाटपण जिये. बी एन एक्झॅम्पलरी यूथ. कशें तुवें आदर्श जावन जियोवचें, समिया जेजूचीं उतरां तुज्या काळजां जगोवन दवरचीं. तूं जावन आसाय संवसाराचो उजवाड. तूं जावन आसाय पृथ्वेचें मीठ. आमी आमच्या कुटुंबांत उजवाडाचे जायचे. काळोख पासारचेच आसले न्ही, अंधकार पासारचेच आसले न्ही, अंधकाराच्यो काळोखाच्यो करण्यो करतले तसले न्ही, बगार उजवाडाचे. कशें मीठ रूच दितागी आमच्या कुटुंबाक, आमच्या समाजीक खंयसर आमी वावुरता थंयसर बरेपण पासारतले, बरेपण वाडोवचें तसले आमी जायचे. दुसरें,
बी ए स्ट्रॉंग प्रिचर अँड ए टीचर. तुज्या जिवितांत तिमोथी एक बळवंत प्रसंगदार आनी बळवंत शिकोवणदार तूं जा. म्हणजे आमी हेरांक शिकोवन दी जाय. आनी शिकोवन दिजें जाल्यार पयलें तें शिकोवण, तो सरमांव, तें प्रवचन आमच्याच जिवितांत आमी तें जिये जाय. तिसरें जावन आसा लव, फेथ अँड प्युरिटी. सान पावल म्हणटा मोग, भावार्थ आनी पवित्रपण. मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 8व्या वडीर समिजेचो म्हणटा नितळ मनाची कितली भागी देवूच तांकां पळोवंक मेळटलो. आमच्या जिवितांत दैवीक मोग आसा जाय, गूण भावार्थ आसा जाय आनी नितळ निर्मळ पवित्र जिणी आमची जाय जाय. आनी चवथें जावन आसा तुवें पवित्र पुस्तक वाची जाय. पवित्र पुस्तकाचेर तुवें नियाळ करी जाय. आनी तेन्ना तुजी उतरांय पवित्र पुस्तकांत थावन, देवाच्या उतरांत थावन प्रभावीत जातात. 5वें जावन आसा तुवें तुजी देणी उर्जीत करी जाय. आमकां हर एकल्यांक देणी आसात, देवान दिल्ली देणी. आमकां आसा जाणवाय, आमकां आसा बुदवंतकाय, आमकां आसा तें शिकप, आमकां आसा तालेंतां, संगिताचें जावंक पुरो, गावचें जावंक पुरो, ह्या 4 जाणां मुखार बरें उलोवचें जावंक पुरो, समाजेंत काम करूंक वावर करूंक जावचें जसलें जावंक पुरो. आमचे देणी आमी चड आनी चड उर्जीत करी जाय. आमची तालेंतां आमी पूर्ण दवरची न्ही. 4 जाणां मुखार परगटणेक आमी हाडी जाय. तिमोथीक हे परी सान पावल ताका इशारे दिता. आनी 6वें जावन आसा देण्या पैकी वर्तें देणें जावन आसा प्रवाद करचें देणें. 12 जाणां चिंतात प्रवाद करचें म्हळ्यार फाल्यां परवां कितें घडटा तें सांगचें, प्रवाद करचें म्हणून. केदाळा कोरोना व्हायरस अखेर जाता आनी केदाळा संवसार अखेर जाता असलें सांगचें प्रवाद करचें म्हणटा. न्ही जावन तें प्रवाद न्ही, ताका म्हणटात बलमें सांगचें, ताका म्हणटात भविश्य सांगचें. तें आमच्या पवित्र पुस्तका विरोध जावन आसा. फाल्यां परवां कितें घडटा तें सांगचें प्रवाद न्ही. प्रवाद म्हळ्यार देवाचें उतर आमी समजून घेवचें आनी देवाच्या उतरां प्रकार आमचो फुडार कितें. देवाच्या उतरां प्रकार देवाच्या भुरग्यांक सर्ग आसा. मरण केवल उतरवणी, मरण आमच्या जिविताच्या अखेर न्ही. ससनाच्या ससनाक भक्तांचो एकतार जातलो. मनशाच्या सल्वासा खातीर देवाचें उतर खडाखड तें सांगचें. पातक रडा जिणी बदला, वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगचें जावन आसा. प्रवाद करचें देवाच्या उतरां प्रकार. आनी आमच्या कुटुंबांत विशेश रितीन आमी प्रवाद करीचे देवाचें उतर. ह्या दिसांनी ह्या कोरोना व्हायरस बंदडे वरवीं आमकां इगर्जी वचोंक जायना, नव्यानाक वचूंक जायना, रेतीरी वचोंक जायना. पूण आमच्या घरांत आमची पवित्र सभा आमी सांबाळची. पवित्र पुस्तक वाचून आनी पवित्र पुस्तक धैर्यान आनी बळान कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी आपणाकच तें परगट कर. आनी 7वें देवाचें उतर तिमोथीक म्हणटा तुजो आत्म बचाव करून घे आनी हेरांकी बचावीक जोड दी. देवान मनशा कडसून इतलोय मोग केलो. जुआंव संवंजेल 3रा वस्वर 16वी बळ म्हणटा आनी आपल्या एकल्याच पुताक ताणें समर्पण दिलो. कोणाचोच नाश जायना जावच्या बगार हर एकल्यान सासणीक जिवीत जोडच्या. असलो मनोभाव म्हजो आनी तुजो जाय जाय. देवाचें उतर म्हणटा म्हजो आत्म बचाव जाय जाय. म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचो आत्म बचाव जाय जाय. कोणा सांगात हांव जियेतां तांच्या हर एकल्याचो आत्म बचाव जाय जाय. हर एकल्यान समी जेजू क्रिस्ताक खरो सोडवणदार, वैयक्तीक सोडवणदार, देवान धाडलेलो एकच सोडवणदार म्हणून स्विकार करी जाय. आमचें जिवीत सोमयाती आमी चड आनी चड रुपांतर जाल्लें जिवीत करून घे जाय. सान मार्काचो वांजेल आमी उक्तो केलो तर सान मार्काचो वांजेल वांजेला पैकी मोठो वांजेल केवल 16 अवस्वर आसात. तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार उक्ते करा आनी पळया. केवल 16 अवस्वर आसात. पयलो अवस्वर आरंभ जाता अशें देवाच्या पुताची समिया जेजू क्रिस्तची सुवार्ता ही. आनी थंयसर अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हो म्हणून इजाया प्रवादीच्या बुकाचो उल्लेख थंयसर आसा. अरण्य म्हळ्यार मरुभुमी, डेजर्ट, विल्डरनेस. थंयसर केवल रेंव शिवाय रूख, झाडां, उदक कितेंच ना. थंयसर सुवार्ता आरंभ जाता आनी अकरेक त्या सुवार्थेचो अखेर जाता. थंयसर समी जेजू पुनर्जिवन जाता. थंयसर फोंडांत दवरल्या जाग्यार. आनी तो फोंड आसलो एका मोळ्यान. आरिमात्याच्या जुजेचो मोळो. मोळो म्हळ्यार एक गार्डन. गार्डनांत कितें आसात अपुरबायचीं झाडां आनी झाडांनी अपुरबायचीं फुलां आनी सोबीत सुंदर उद्यावन म्हणजे गार्डन. आमचें जिवीत एका मरुभुमी बरी, अरण्या बरी आसल्यार
सोमी जेजू आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता आसतना सोमी जेजू आमचे आरण्य आमचे मरुभुमी एक मोळो जावन बदलिता. आयच्या वांजेलांत ती पातकी स्त्री सोमिया जेजू लागीं येता. तिच्या जिवितांत जायते पयशे आसले जावंक पुरोत आनी तिणें जोडले तिच्या पातकांद्वारे आनी सुगंध द्रव्य तिणें घेतलेलें तें सुगंध द्रव्य विशेश मोल आसलें तें तिणें आपणा खातीरच आपणाची सबाय वाडोवंक आपणा हेरांक आकर्शीत करूंक तिणें वापरीत आसलें. पूण तिचें जिवीत सोम्या लागीं ती येता आसतना ती एक आरण्य एक मरुभुमी. तिच्या जिवितांत संवसारी जायते संगती आस्त बदीक सगळें आसलें जावंक पुरो पूण तिका नातलें शांती समाधान तिका नातलें पवित्रपण तिका नातलें साल्वासांव तिका नातलें सडवण तिका नातलो सर्ग. ती सोम्या तावन जोण घेता जेन्ना सुगंध द्रव्याची ती सिसली फुटयता जेजूच्या पांयांक ती वता. दुखांनी ते पांय बुजयता आपल्या केंसांनी ती पुसता आनी उमेद दिता म्हणजे आपलें जिवीतच सोम्याक भेटोवन दिता. सोमी मोगाचें नांव आमच्या बरें चिंतिना. आमी कोणी मनशाक संवसारी रितीन जडती करता कोणी पातकी कोणी चूक करता कोणी वायट केलां ह्या रितीन आमी जडती करता. सोमी जेजू आध्यात्मीक रितीन दैवीक रितीन तिका पळयता. तिची सर पातकां बगसतात कित्याक तिणें देवाचो मोग केलो. देवाच्या पुता सोडवणदाराक लागीं ती आयली देखून सर तिची पातकां बगशत आसतना देवाच्या राजांत हेरां प्रास ती व्हरती. देखून तो सिमांक म्हणटा तूं फारीजो जावंक पुरो तुवें जायती नोयाना केला हांवें जायतें पळयत पुस्तक वाचलां जायतले सरमांव तुवें दिल्या जावंक पुरो पूण ही स्त्री तुज्या प्रास व्हरती कित्याक देवा मुखार ती पातक रडोवन ती जिणी बदलिल्या. जायतीं तिची पातकां जाल्यार ही सगळीं तिची पातकां बगसल्यां. सोमी जेजू आमच्या जिवितांत प्रवेश करतना म्हणजे आमी सोम्या लागीं वचून आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमी ताका समर्पण दिता आसतना सगळीं आमची पातकां बगसतात. आमच्या जिविताचें रुपांतर जाता. मरुभुमी आसलें आमचें जिवीत एक वर्त जाता एक गार्डन जाता एक मोळो जाता. आनी सामार्काच्या वांजेलांत 11 उतरां जावन आसात. सोमी जेजू तांच्या सांगाता वावरलो अजापांनी विजमितांनी ताजें हाजरपण थंयसर परगटलें. आमच्या जिवितांत अजापांनी विजमितांनी बऱ्या भलायकेंत आनी सर आशिर्वादांनी सोमी जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण दाखयतलो. देखून आमचें जिवीत सोम्याक संपूर्ण तरान आमी समर्पण दिवया. आमेन. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सामासवें सर पोतेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या पवित्र देवा सरस परमानंट घेवं. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेसन भाग्यवंत कॉर्नेलियस आनी भाग्यवंत सिप्रियनान जमनींत पडलेल्या गोवाच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तशस्त्राच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जाले आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावले. ह्या स्वरुपान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां आमी तुका भेटोवन दिता. हें तूं मानून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा
धिनवासुया आमी करो फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपोतेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सालो रेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपलें रगत व्हरोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हेस परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन जेजूक आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळाक येता देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाता आमी प्रतिमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता Păvii baranso सर्वेस porto सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओन सगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओन सगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरोन सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूंची म्हज्या सम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सम्या म्हज्या देवा भावार्थसो घोट परगटुया सोम्याची सु आमी हो उंडो कथा आनी हे कासितले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमचो भगवान बाप जराल्ड आयजक आमचो गवळी बाप आनी सगळे याजक आनी लायक वर्गा बराबर ह्या आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रिती मोगान तूं वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची माये भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत कर्नेलियस आनी सिप्रियन भाग्यवंत धर्मता आनी सर कोणें तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू ते एकवटून देवाचें राज आमच्या मदें येवच्याक ह्या कोरोना व्हायरस कर्गांतलें देवान आमकां निवारच्याक सर्वांचे देवाचें आशिर्वाद देवन येवच्याक भक्तीपणी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पापां बोस आनी आमकां तांडणे पडूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पांतांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत आनी समाजान शांती समाधानेन आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे माय म्हाका सगळ्यात आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराची पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. जे जडती आनी कॅसाटीन जावं पूण जे काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्या भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्तामसा तुझ्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या. भुकेल्या लोकाची दुर्गत पळे वाडले तांकां उड्यामासले ओंडो तूं सर्गीतां देवलो ससनेची विताडून आयलो. हे जेजू काळजान म्हज्या भुगतावय जेवणान तुज्या. रक्ता
ते परकी स्त्रिये दाखयले जीवे होता तुझे दान उमाळता सरोताची तानेल्या आमची तान भागवची हे जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुझ्या हे जेजू काळजान म्हज्या तान बागय उदकान तुझ्या सोम्या जेजू स्वागत तुका गरबड्या काळजान म्हज्या रक्ता मसान तुझ्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या सोम्या गोळ्या म्हज्या सोम्या अलगा तुका सर्गी ताणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अलगा तुका मोगान तुवें तुका भेटोवन दिलो म्हाकाच तुवें दिवच्या कुसाक मेलो उण्या वायनान तुका समर्पियो सोम्या गोळ्या म्हज्या सोम्या अलगा तुका सर्गी ताणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अलगा तुका प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या कॉर्नेलियस आणि सिप्रियनाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्ट आनी हाल उपद्रवांक उगड आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांची आनी अनीत भक्तल्यांची हक्कां राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसात. दयेकन बसो मोगाच्या भाव पिढीनो, आयच्या ह्या प्रधान मिसाचे प्रधान याजक जावन आराधन अपुर्बेचे सोलोन व्हरून आयच्या मिसाचेर अपुर्बेचे शिकोवण दिल्ल्या मानादीक बाप अब्राम डिसोजा अब्बू पद्रप डिवायन कॉल सेंटरचो डिरेक्टर मुल्की केंद्र असो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांत बरें मागता. येवच्या ब्रेस्तारा दीस हांगासर प्रधान याजक जावन आराधन मीस नोवेन सोलोन व्हरता मानादीक बाप फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोग्गा दिएसेसीचो नावार्दीक प्रसंगदार. तशेंच ताच्या वयल्या हप्त्यांत 30 तारीखेर ब्रेस्तारा दीस आराधन सोलोन व्हरता मानादीक बाप रोमन पिंटो शिवमोग्गा दिएसेसीचो तीर्थाळ्ळी फिरगजेचो याजक सोलोन व्हरतलो. देखून वर्त्या तर आनी ह्या पवित्र जाग्यार भाग्यवंत लॉरेसाच्या विशेष मजतीन आनी सक्तेन देवाचे उतार आयकूंक सोम्या जेजूक मान करूंक ताचे तावन उपकार जोडूंक आनी मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक तो आमचे पासत मागता आसतना
जेजुता वाळच्या दैवीक सक्तेन आनी दैवीक कृपेन ह्या जागेर येवच्या हर एका भक्तिकांक आनी हर एकल्यांक देव आपल्या खाली हातांनी धाडिनासतना आपल्या कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान बरो म्हणून वर्ते मागण्याचें केंद्र वर्ते मागण्याचें घर भाग्यवंत लोरेसाच्या ह्या पवित्र सताच्या जाग्यार सत उगडापण जावन सगळ्यांक बरेंपण आनी संवसाराक बरेंपण लावच्या खातीर आमची मागणी भाग्यवंत लोरेस देवा ते वर्त आसतना खंडीत जावन ताची आशिर्वादां देवाची आमकां मेळटले म्हणल्यार कितें दुबावना हर एकल्यांक देवाची कृपा लाभतली. द्वेदरा बापा हे उंडे दान जावन दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या तळ्यार विविध रितींनी सेवा दिवच्या कुमोग करच्या हर एका भक्तिकांचेर फिरगजीचेर लोकांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या वातीचो उजवाड हर एकल्याच्या घरांनी आसूं तांच्या काळजां मनांत तो उजवाड प्रकाशूं सर तरेची पिडा शुडा गूण जावं आकांत अनवार पयस जावं जेजूस त्या घरांत आनी कुटुंबांत आदार जावं. हे उडो सेवल्या मरिफात आमच्या कुडीक त्राण आनी बोळ दिवं दिसपडतो ग्रास हर एकल्यांनी मेळोवंक हर एकल्यांक तांच्या कामाक भोवतें काम आनी फुलार लाभोवंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. करता तुका वंदन तुका इष्टा जेसूच्या वंदन घे आस्मक्तांचो तुझ्या महिमा गायली तुवे देव बापाची सर्व स्थिरे करून खुशी ताची वगडली स्तुती क्रिस्तरायाची सेवा करून दुबळ्या धाकट्यांची वंदन मारती संता लोरेसा वंदना स्वामी करता तुका वंदन तुका इष्टा जेसूच्या वंदन घे आस्मक्तांचो तुझ्या. भाग्यवंत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैतेवन मार्तिरा सान लोरेसा कन्या प्रायरीस वावरत्या खातीर सुचून जीव दिल्ल्या आयक आमचें घालतें मागणे. वर्त्या पातळेन आमी तुजे ससी आयल्या जिवो भावार तेर बरोसो देवाचो आनी आमच्या पेडाचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निसकळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिरें आनी कश्टान वरांत आसल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेडिल्ल्यांक सगळींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशें कर. तुजें बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन आमी मागया. भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां दितात. घर नावार जाल्ल्या खातीर ICU तावन रिकवरी जाल्ल्या खातीर कोरोना व्हायरसांत राखल्या खातीर एका चलयेची रक्ताची पिडा किडनीची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां बरी कॉलेज मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एलर्जी सामकोळ पेंकट दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. विशेश तरान न्हीद पडिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. विशेश तरान बरेंपण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. सर ते सामा भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन तेगा जाणांचे लिव्हराचे समस्या गूण जावन 28 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक 330 जाणांची शुगराची पिडा BP गूण जावं 17 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक 14 जाणांचे जाग्याचे समस्या परिहार जावं 40 जाणांक विजा मेळोवंक 10 जाणांचे ब्लड सर्क्युलेशन गूण जावं 4 जाणांचे किडनीचे समस्या गूण जावं
50 आनी 100 जाणांक बरें काम मेळोवंक 70 आनी 5 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या पासत मागते आसात. भाग्यवंत लॉरेसाच्या मजतीन 12 जाणांची एलर्जी पिडा गूण जावच्या पासत 9 जाणांचे आमाल पिवणे तावन सुडका लाभच्या पासत 16 जाणांच्या कुटुंबान स्वार्थ सांडून कुटुंबांत एक जावच्या पासत एकल्याच्या हृदयान जाल्लो गायी गूण जावं पल्पिटेशन हायपोट्रॉफिक मायोकार्डिया गूण जावच्या पासत 12 जाणांचे जागो बऱ्या मोलाक विकूनाच्या खातीर मागतात. जाग्यार आशिल्ले तक्रार परत अपील केल्ले सुडका लाभोवंक सान लॉरेसाच्या मजतीन 18 जाणांक नव्या बांदपाचें काम पंताक पावोवंक 2 जाणांची रक्तस्रावाची पिडा गूण जावच्या पासत 6 जाणांचे सर्विसाचे पयशे फाटीं मेळोवंक 30 आनी 100 जाणां भुरग्यांक एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक 15 जाणांनी इंटरव्यून पास जावंक एकल्याचे दांताचे समस्ये परिहार जावंक 8 जाणांचे सामकळ नापयस जावंक एकल्याचे पोटांत आशिल्ले गेड्डे गूण जावंक ऑपरेशन आतां जाते आसा तें बरेंपण जावंक ऑफर लेटर मेळच्या पासत आनी तशेंच कामाच्या जाग्यार बरी कंपनी मेळच्या पासत मागते आसात. आमी मागया जायते जाणांनी लगभग 300 जाणांनी आमकां तेसांवा धाडल्यान मागोवंक तांच्या तेसांवा पासत आमा सुमेस्तच्या गरजां पासत हेरां पासत पेल्या पासत आमी मागया. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ದಯಾಮಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ಈ ಜಾಗದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂಹಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂಹಾರವಾಗಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ದೈವ ಕೃಪೆ ದೈವ ಕರುಣೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ, ಕೃಪೆ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಜಗತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸಲಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೆ ಸೈತಾನನ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂಹಾರವಾಗಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ವಿಶೇಷ ಪವಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ बरली ಎಂದು ನಾವು विशेषವಾಗಿ प्रार्थಿಸುವ. आमचे सगळे कष्ट संकष्ट कोरोना व्हायरसाची पिडा आणि सर्तराची पिडा गूण जावचे पासत आमी मागया. आमच्या तेसा पासत भगवंत लॉरेन्स या घडये आमची मागणी देवा बापाक पावोशे पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया आयकमचे प्रार्थन येसो मिया. शेकी बावरता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणेन बागी मरण मरण सरकार तुझे सांगता ससना देवा कोगळचे भाग आमकां समेस्तान फावो कर. आमेन. मेळिल्ल्या उपकारां पासत नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. मागलो उपकार सान लोरेसा मरिफात आमकां मेळोवंक नमान बरी कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या
आमच्या मरणाच्या घडी नमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळाचे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव फळाचे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या प्रत्येक आमच्या त्या सावन पासत इराद्या पासत मागोंक सांगिल्ल्या पासत कोणा पासत आमी मागता हांगासर हजर आसल्या हर एका भक्तिका पासत नमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळाचे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव फळाचे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सभी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव फळाचे ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन भाग्यवंत लॉरेन्स मार्थिरा आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्त प्रार्थुया ये सर पदवेदारा देवा भाग्यवंत लॉरेन्सान आपल्या वळवळ्यांच्या उद्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून आमी लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्याचे नवे आमचो आधार ताणे रस्ता सगळी संसार सोम्या दये नायक मुझे मागणे आणि मुझी भोग तुझे मुखार सोमी तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा तुझी गुण करची सकस्त पिडेस्तांच्या कुडीनी वतून क्रिस्तांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वाद करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय ह्या तुझ्या विस्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दीस घाल पातक्यांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासून लेंदू तांकां सोडय मोतीचे आनी कुडीचे सर दुखी तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यान तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बासिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडलेली ती तुज्या साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನಿ. तकलीबा गावन देवाचें आशिर्वाद जावन घेयात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचें संरक्षण करू आमेन. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळू आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दी आमेन. आनी सर पदवेदार देव
बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां काळ रावो. ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಬಾಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಬಾಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ. ಬಡತನ ಅರಸಿ, ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. Mongal Putra Sobe, Amgar Mori, Ashirvadiva. भगवान कुर्साचे कुर्बेन निवारम काम चेवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.